maka guidance ham upot ani subam jimi jietam ham jadi secara grace macam kamal ani kemudian maka bar Hokkaido Menta Pidende maka pegoila ani maka ode variety gola maka prosis ida odores lagana ham jiedolu mochina ham jiedolu mochina lamakan maka ados konas kita each devati usor or atmik manane maka jiwa jelas morna sisa maka dalam sasmik jiwi maka kanela awal kasar goya udara kasar upor jiwita kasar Girestai kasar boleh boleh kasar makla sebenarnya boleh apa yang jadikan dulu jadi dalam pemakaian esokre dewa putra permane maka hawa salam service perapaan moso santosa ani software ni kalau software jadi maka apa auditan ani maka mereka Jose dewa sektor mentah di ani maka kontur mereka boya maka damur halor otoso nulis kemudian ada Jaman ada bilang Odika Yatsmapan Maka Musul Benta Hamoda Lord Tiamapa Dekun Angguna Lord Tiamapa Hau Asyarakat Kita Ani Moja Sidadewa Sobri Upa Lord maka dia ada power ini mojokore asa mojokore maka udar boneka kain maka boneka ya moso jibode desi mode sorgosa udar boneka Pauta service for Montgomery Windows Times maka era kita maka Bolgara maka Nelu Jesus Monte Pastor the Lord Malo Jesus I know maka Subampuri Andiki Pancha Janeloni Jesus Kathai Zomakulo and Kachuk Makuneloni Ham Mogatika Rasa Puri Rani Puri Vietnam Deo Ape Seva Kanchi Sekolah Contoh Puri Data and Ampra Mountain, Besam, Motelasa, Moon, Ham, Makarana, Sapman, Mata, Robert, Menta.
रोखडेच मेळटा जे हांव मागता ते म्हाका म्हजो जिवो देव खावूंक दिता। हांव सोम्या जेजू क्रिस्ता वरवीं स्वतंत्र जालो आनी जें कितें हांव म्हज्या तोंडांतल्यान उच्चारता तेंच म्हज्या जिवितांत घडटा आनी म्हाका म्हजो जिवो देव केन्नाच नाकारिना। आमी म्हणला आमी जें हांव म्हज्या तोंडांतल्यान उच्चारता तोंडांतल्यान उलयता म्हणटा जावं म्हजे बद्दल म्हज्या भुरग्यां बद्दल म्हज्या शेजाऱ्यां सामाऱ्यां बद्दल शिर्डीचे बद्दल भलायके बद्दल कितें म्हणटा पळय बरें वायट तेंच घडटा। म्हणण्याच्या पुस्तकांत म्हणटा 18वा एपिसोड 21 बोर्ड मरण आनी जिवीत तलवारीचे जिवीचे जे आमी कितें उलयता तेंच आमी घडोवन हाडटा। तेन्ना आमी देवाचें उच्चारता देव आमकां कितें सांगला देव आपले बद्दल कितें उलयता तें उलयता तेन्ना आमकां देवान घेवपाक तेंच मेळटा काय वायट मेळना। आतां जाणबाय आनी मार्गदर्शना पासून मागले स्वताचो आत्मो म्हजे भितर आसा आनी म्हाका सगळें शिकयता आनी तोच म्हाका संपूर्ण स्वताक पावयता। त्या खातीर हांव चलतां म्हाका सोल वळख आसा आनी सगळे परिस्थितीची आनी म्हजेर आड येतल्या आडखळींची कित्याक म्हजे ठांय देवाची जाणबाय आसा। सगळ्या म्हज्या काळजांत हांव सर्वेश्वराचेर विश्वास दवरता येस आनी हांव म्हजेच बुद्धीचेर पाट घेना सगळ्या म्हज्या बाळांनी हांव ताका वळखून घेना आनी तोच म्हजो माळो नीट सर्वेश्वर म्हज्या जिवितांत सगळें उत्तम करता। सर्वेश्वर क्रिस्ताचे उतर म्हज्या काळजांत बरी जाणबाय वयता। हांव बऱ्या दोळ्याचो फाटलाव करता आनी हांव ताचोच काळो आयकता। पयल्याचो अवजांचाराचो काळो आयकून हांव ताचो फाटलाव करिना। जेजू क्रिस्त जावन आसा म्हजी जाणबाय नितीवंतपण भाग्यवंतपण आनी सगळो त्या खातीर जेजू क्रिस्ता वरवीं म्हजे ठांय देवाची जाणबाय आसा म्हूण हांव सांगता। देवाची खुशी म्हाका कळीत जाल्या आनी हांव सगळो आत्मीक जाणबायेन भरलें हांव जेजू क्रिस्तान जियेता आनी हांव एक नवी योजना जावन आसा। त्या खातीर म्हजे ठांय जेजू क्रिस्ताचें जिवीत आसा आनी जिवे देवाची जाणबाय म्हजे भितर उजळटा। हालेलुया। हांवें पन्न्या शुल्काक पाठ केल्या आनी नवें सैम घेतला। म्हज्या मनाची नवसोडणी जाल्या। जेजू क्रिस्तान म्हाका आपल्या सारकें दर्शनान म्हाका जाणबायेचो आनी दर्शनाचो आत्मो मेळ्ळा। म्हज्या अंतस्करणांत उजवाड मेळ्ळा। म्हजो
हांव ह्या संसाराची चाल करिना पूण देवाच्या उतरावरवी म्हज्या मनाची नवसरणी जावन म्हजें रुपांतर जालां. आमेन आमेन आमेन. माने आसा ते म्हणटा बाळ बायकी थोड्या फुडें रावन पांय म्हणल्यार बसय तोंड म्हणल्यार बसोंक जाय बस येता बुजवण आनी गटाय बसोन बुजवण आमी म्हणटा ना आमचे कोण आयकना आमचे कोण येना बसना पण एक्चुअली म्हणटा एक्चुअली आसा ताका देखून ताची गरज ही एक्चुअली ना कोणा सांगता तरी पवित्रत्व आसा बाप पुता लोक जावं आनी तेच न्हय आमचे आंग बळी आसा हौसलानी आमचे दोन बळी आमी जाणा आमी बळीदार कोण आमी तांकां आपोवंक हांव देवाचे जाणवाये वाडोवप येता जेजू क्रिस्ताच्या मोहिमेन शक्तीन हांव बळगोण जालें म्हाका काळोखाचे पवित्रतेन सोडयता आनी म्हाका ताच्या मोगाच्या फुलाच्या रंगाच्या भितर हाडला. हांव देवाक चलतलों संवसाराचे जैत वचो बाबा म्हजे भितर वस्ती करता कारण म्हजे सगळे आसा संवसारांतल्या हेर सगळ्या वायट मेळ्या आत्म्यां परस चड बळीश क्रिस्त जो मागलो आसा ताचे मागणे वरवीं म्हाका व्हड सोयऱ्याची विशालताय म्हजी कटाय सोयऱ्याची विशालताय म्हजी कटाय जेजू म्हज्या जिविताचें तोड जेजू म्हज्या जिविताचें तोड देवाची शांती देवाची परिपूर्णताय म्हाका चड समाधानान पावयता म्हजें काळीज आनी मन जेजू क्रिस्तान हाडटा जें कितें बरें आनी देखून उत्तम आनी अपुरबायेचें म्हूण लेखतात असल्याचेर हांव म्हजें मन दवरतां. पाड उतर म्हज्या तोंडांतल्यान कांय सरना पूण जें आयल्याक पडटा आनी आयकतल्यान गळ्याक पडटा तेच उलोवणें हांव उलयतां. देवाच्या पवित्र आत्म्याचें मन हांव दुखयना कित्याक त्याच आत्म्या वरवीं देवान म्हजे सोडवणेचो शिक्को मारला. हांव देवाचें उतर स्वतान उलयतां आनी हांव सगळ्यांक जेजू क्रिस्तान वाडटा खंयच्याच मनशान म्हाका देवाच्या हातांतलें काडूंक जायना कित्याक म्हजे कडेन सासणीक आनी सुभान जिवीत आसा. देवाची शांती देवाची परिपूर्णताय म्हज्या काळजांत रास करता आनी हांव पित्याचीच परब करीन. सगळो म्हजो हुस्को हांव देवाच्या हातांत घालतां.
Iya, thoughts maka sembali. Thoughts maka sembali. Control, macam doa rumah, tidak, jika maka jika tidak, maka mereka मुझे आपके लिए वैरायटी की पिकॉर्डिंग देव मुझे खुशी करता है देव मुझे विद्रोह करता तो मुझे कौन करो देवान मुझे चुने सॉफ्टवेयर और दिलान क्या की kaca dedik serbato bandarane babarti aku babarti itu bencanaman software daun saja baiknya mulai novel also ulaikan Restante Adutta Restante Adutta Ani Resta Doida Jesus maka Istiqlal, Kristal, maka Politik, Acena waktu, Anjene, Asam Bangsa, Yesus Kristus, Saudara, Mandu, Saudara, Jerusalem, Angka, Anisokler, Perdana, Bangsa. Ani maka masa baladan hais baik dulu sokna ani kita awam sonsaran surga te Yesus sorgatan seluruh kita Yesus sejalan angkurian surga atas मुझे पीक मुझे सर्वस्व कारण योग्य आकांक्षा आता मजा जीविकाची वाढ देवाचे कृपे आणि पवित्र आत्म्याचे दुसवाने चालना सगळीच्या उठाव मका शासनाचे आत्मिक दायित्व आला आणि मुझी नवसोनी जाम कुरपारी जेजुचे नामी जेजुची कथान संपूर्ण आणि सौख्य शक्तीचे जेजू ख्रिस्ताचो अधिकार चौथा atau awali maka Kristus sebagai Islam habe boleh kocak tema Kristus adi tulis tema habe kaca nomornya permane cocak kacol Islam ani babarti ya software बाबा कहना अपने ऋण माफ करने जाओ याद करना अनुभव करना जैसे सच्चा नाम हमी एक के जैसे सच्चे वाकई भागीदार संदे सब प्रिय संसार प्रिय लोगा भविष्य दे योगा योजना apa
Antano, Wata, Jesu Seja, Naban, Kankan, Igojenara, Toyar, Sabut, Urde Kodene, Devasakama, Adabnyam, Toritsore, Aplo, Nagomando, Vitore, Horsori, Salore, Makulore, Jesuchanaman, Podichasel, Hill, Gopi, Daucharan, Payankola, Mosturi, Babaki, Dukoloya, Hara, Pedemotan, Hara, Goriba, Hara, Chepibala, Hara, Anite, Jesu Sejanaba, Koredata, Jesu Seja, Nama, Masoantalo, Tokuletorizo, Agar, Ansoka, Mekha, Jesu Sejanaba, Amata, Aisadisa, Odik, Ani Odik, Obishek, Ormaita, Jente, Amuleta, Ten, Hence, and Jesus is the first Amen, Uweta. Amen, 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 Hallelujah, 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 Praise God. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. 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 Thank you, Lord, for this day. Thank you for gathering each one of us. As we are gathered, we serve from where two or three are gathered in your name, there in your midst. Thank you, Lord, for this time. Thank you for this grace, where you have called, chosen, called each one of us, so that we can listen to your voice, pay attention to your voice, and we make those corrections that you want us to make. Oh, thank you, Holy Spirit, for taking control of this session, this whole class,
not just now, but over day and tomorrow as well. Thank you, Lord, for anointing us, anointing our whole way, our mouths, our tongues, our vocal cords, that every word that comes out of our mouth be your word, anointed word. Thank you, Lord. Thank you. In the name of Jesus, I bind every spirit of unbelief. I curse in the name of Jesus. Let this teaching be in accordance to your Holy Spirit, according to the word. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. In Jesus' name, amen. Praise God. Hallelujah. Okay. So, many times we pray, we do a lot of things, and we do things that which are not aligned with the word. We pray a lot, we go to different places, but we still find no results, no manifestation, or we don't see the things that we want to see in God. Sahibabi kami, sahibabi makan serta makan juga beri terus juga. Bisa saja juga serta berjumpa dengan pun boleh asyik dalam berbagai perkara lainnya, sakit persiapan. Anu kami apa jadi makna, ini asal kami cerita berjuang dengan sebuah kasus yang. So we do a lot of things to just try to change God. Or we think that if I do this, then God is going in this direction, He will come to me and change things for me. Aku bisa कि आमी को लेके लेके सर देखो आमी आका बोलू आटे ना आमुची बाबू सुनता ये तो योगी बाटे चलो तेरा आका मुझे आमियान से आमुची के हम मुंडा आमिया आका तेरा सोलो सोलो मुझे शियो मुझे बाटे क्यों आमना होइला ओशान करसा. So we get worried, we get sometimes frustrated. Then why is not God not answering my prayers? I'm doing this all I hear somebody doing, I also do the same thing. But I still see my worry becoming worse rather than good. आमी म्हणता किसी के तो अवश्य मावे तो ताकि किते निंदा करे सच्चे निंदा और थोड़े जरा सुस्वार निंदा आमी म्हणता अवश्य मावे तो ता पण मजो प्रॉब्लेम मजो प्रश्न अजून देवाको नावाडो समाजात लोके किती अजून ठीक असा. So the main reason for all this is we don't have the right relationship with God, and I can have the right relationship with God only and only through His Word and the written Word. तर मुख्य कारण त्या कामाशीला त्या आमच्यामध्ये आणि देवामध्ये की असं सोयीवर आणि बांधून घालून ना जो रिलेशन असतं तो आवडीमध्ये भुग्यामध्ये वापायमध्ये भुग्यामध्ये असं संबंध असा तो संबंध असून आम्ही एवढं घालून ना म्हणून आम्ही असं म्हणता हे सांगणार ते सांगणार म्हणजे त्या मागतात त्याचं मला मिळावं. So with this, when we do not have the right relationship with God and we don't know God through His Word, we may pray not in accordance to His Word. The prayers are not right. When our prayers are not right, our thinking is not right. And when my thinking is not right, my believing is not right. And when my believing is not right, my whole life is not right. So देवाची संबंध जोडप म्हणल्यार कशी आमी हो संबंध जोडलेला कशी आमी देवाचेर आमचे पातळी लागलेला ताच्या उतराच वरवीं जेन्ना आमी ताच्या उतरान खोल भितर वयता ताच्याच वरवीं हो संबंध जोडून येता. जरी तर आमचो संबंध आजून जावंक ना देवाच्या उतराचे सोब आमकां कळूंक ना जाल्यार जें कितें आमी चिंतता आमची चिंतनां सारकीं जावची ना. जे कितें हांव चिंतता तें सारकें ना जाल्यार जें कितें हांव सोंपता तेंवूय सारकें आसना आनी तें जर सारकें ना जाल्यार म्हजी वागणूकूय चुकीची जातली देवाच्या उतरा प्रमाणे म्हजी वागणूक जावची ना. Praise God. So with this wrong thinking, we still ask God, God bless me.
filled with your love. But the word of God says in Ephesians 1:3, we are already blessed. आमची जितो वांगडे आसा आमचे जे धोरण आसा ते वांगडे आसा म्हणून आमी ती चिंतना घेवन देवा लागीं येता आमकां सांगता देवा म्हाका आशिर्वाद दवर म्हाका पेकोडी दी म्हाका हें बरेंपण दी म्हाका ते अशें मागता कित्याक आजून ताच्या उतराचो सपोज आमकां मेळना पूण देवाचें कॉल आमकां म्हणटा की तुका आपणे आशिर्वादान भरला तुका पेकोडी फावो केल्या हें सगळें आमकां उतरान मेळटा पूण आमकां उतराची अजून जाणवायना खबर ना म्हणून आम्ही चुकीचो संबंध घेऊन देवा लागीं अजूनही मागीत रावतो. So this is what is happening, and has become a lifestyle. And with this lifestyle, we instead of believing, we have become or made ourselves as beggars with the wrong thinking. तर अशीच आमची जिविताची चाल जाल्ली आसा आमची वागणूक जाल्ली आसा आनी जे कितें आमच्या मनान चिंता जी चिंतना आमच्या मनान आसा तीच आतां आमी ताचेर सोमाक लागला आनी तेच आमचें धोरण करून रावता. So it is very, very important for us to when we were at school, people, not just parents, teachers, go and study, right? Go and study. They never told us to go and read the books. The teachers, the parents always said, go and study. Spend time and study. You don't have the sense on. We always be great in schools to go and study, but when it came to Bible, they said, go and read. Go and read. We never heard somebody say, go and study the Bible. And this is the real problem. When we came to school, we were told to read, study. But when we came to the spiritual life, read the Bible. जेन्ना आमी इस्कॉलान आसता सुटी आमकां आमची आवड कितें चल शिकलो असं सांगताले की जरी म्हणटाले आतां तुका ना पदवी बरोबर दिले मग एक्झामिनाक म्हणटा चल शिकूंक आयज कितें दिला बरोबर दिले ते एक्सप्लेन केला ते शिक पूण जेन्ना आत्मीक वाटायला आत्मीक वाटेन आमचे जेन्ना थोडी पुस्तकां वयली आमी स्वताक घेवली तेन्ना कितें म्हणटाले थोडी पुस्तक वाच इस्कॉलान जर तुका बेश्टो एकूच फावट वाचलो जाल्यार तें कितें त्या बुकान आसा त्या कितें वेगळें आसा जाल्यार एकूच फावट वाचलें जाल्यार ना आमी तें परत परत वाचता तेन्ना बंद करना परत ताका जाल्यार म्हणटा ताका शिकप म्हणटा शिकता स्टाडी पूण हांगासर कितें वाचलें सोंपलें पूण हेंच जाता आमी ल्हानपणांत बरें पडला पळय पुस्तक पूण बेश्टें वाचलां आनी सोडलां तें शिकूंक ना म्हणूनच आमची चूक जाल्ली आसा. Praise God. So this is not to pinpoint anyone, but there is old thinking. We still carry the same thinking here, and when we come to this class, instead of making notes, writing, we are okay and only listening because it's old thinking. Because when we get to school, we study, we write notes, what is written in the book. But when it comes to the spiritual life, we are still living in the world of different thinking. And we don't, with the word thinking, we still this is okay. Somebody is really, it's okay. आत्मीक वाटेन संवसारीक वाटेन आमी जाणा जेन्ना आमी वेता कितें लोक आसता कितें इस्कॉलान कितें सांगला कॉलेजीक खूब घेवन वेता बोर्ड जाय तें सगळें सारकें करूंक जाय सिस्टमॅटीक क्लासीस तें शिकूंक जाय ते नोट्स तर कांयच काय फुडें आमकां शिकून जावचें ना अशें दिसता पूण आत्मीक वाटेन जेन्ना आमी येता अशें आमी तें बेश्टें आयकतले आनी अशें वयल्या वयल्या कशें घेतलें जितली आमी सिरियसनेस शिकपाक घालता शिक्षणाक संवसारीक शिक्षणाक घालता तितलें खऱ्यांनी आमी देवाचें उतर शिकूना देवाचें उतर अशें वाचलें पण आसूं जाल्यार आनी आयकना देवाचें म्हणटा तशेंच तें लायटली घेता म्हणटा देवाचें बरोबर सिरियसली आमी तें मानून घेता. Praise God. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. So, why this happens is because we have not really understood the love of God. We have not
we know about Jesus, but we don't know Him fully through His Word. I can know only Jesus only through His Word. Any other means, I may think that I know about Jesus, and that's the right thing. I know about Jesus, but I don't know Jesus. I can know only Jesus only through His written Word. आम्ही शिकपाक एक देवाची उतरां पळयली आमी आमची मन लावना ताका लागून हांव सगळो आमच्या जगांनी दिसलो ना आमी आसून देवाचो मोग ओळखूंक पावना जरी तो आमकां तो आमचो इतलो मोग जाणो आसता जाल्यार आमी ताचे उतरां आनी बोल करीत गेले आसता हो कसो मोगाचो देव आमकां कितें सांगता काय आनी कशी म्हजी जी गिटारे घालून सांगता हाचे लक्ष आसतलें आमी म्हणटा जेजू बद्दल आमी जाणो कशें केलें वस्त्रां घालून लागले गेले जेजूची अशी खबर अशी आमकां आसा पूण जेजू कोण जेजू आमचो इतलो मोग करता जेजू आमकां कितें सांगता हें लोकांक ताच्या उतरांतल्यानच आमकां मेळूं शकता आनी दिसता जितले आमी आमचे लक्ष देवाच्या उतरांत घालपाक वाचून शिकून मनांत धरून ताचे परमेश्वर करून तितलो आमचो संबंध देवा कडेन दवरूंक जाय Yes. Other people talk about. So when we understand that God is Word, and I cannot know God without this Word, then my whole lifestyle, my whole I believe my whole lifestyle will change. And this change can only happen only through the Word. I cannot do it with myself. I cannot get into a relationship with Jesus with any other means but only through His Word. Gesù volevo lasciare ani lasciare cenami basta lasciare sangam Dio quando mi va a questo scoprire Dio svegli Dio perché la sua che va a morire e soprattutto nella sua Geometry Shurma, Puida Esor, and Pui Word, In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Now, this Word, you know, through this Word, that Word was God. Now, if the Word of God is the Word is God, where is my attention? Is it on the Jesus that we see in images or Holy Word? Because we have a image of Jesus, right? We see the picture of Jesus. We want to have a relationship with the picture rather than the Word. Because we've been taught that this is Jesus, we will pray to Him. We were never thought of studying Jesus through His Word because the Word was God. George Shurma, Puida Esor, and Pui Word, Olamba, Sobre, Rosinati, Sobre Masro, Sobre Rashidor, and Sobre Deva Sobre and so Dio Masro. Kami jangan diorang Yesus keluar Angshana imas sa murti asa lubang jalan sa oigoji sa opikri kameran sa mekate tulis sa pangshike kami angshana monani angkan sa tiwa Yesus lagi ang sobat tujuan sobat murti keluar kami tiwa Yesus lagi kami sobat tujuan pun asal dan Dio sobre Dio asal. Walaupun Dio tercinta adalah putra kami tahu karena sama Dewashi pura dulu Dewashi suami Dewashi asli nama asli. Di murtinya apa berangkat besar.
Nasıl terang devasite namanya. Praise God. Okay, now John 1:14. And the Word was made flesh and dwelt among us. The Word was made flesh. So when Mother Mary said yes to this Word, to this God, which was the Word, God was the Word. This Word came to be, and he was named Jesus. Praise God. So when Marjorie received that word, she encountered the word as God, and she began to have a relationship with the word. And you see, the whole journey, she would go through the whole journey, always saying yes to the word, because she began a relationship with God through His word. So this word, Jesus, is also with us, because the word of God says He is with us, and He is going to never forsake us, never abandon us. So this word, Jesus, is with us, and because of our own thinking, we still ask Jesus, why am I not hearing the voice? Talk to me. I want to hear the voice. But this word is with us, in us, always talking to us through His word. Now, because you do not know the word, even though the word Jesus is talking to me, I cannot recognize it. So, in John 10:27, so we'll go in the word and check this word. Is He really talking to us, or do we need to ask Him to speak to us? What's the right thing? Now, John 10:27 says, "My sheep hear my voice, and I know them, and they follow me." My sheep hear my voice. That means Jesus is
consistently, continuously talking to me, but I cannot hear his voice. Why I cannot hear his voice? Because I'm afraid to believe. And because I'm afraid to believe, or to have this relationship with this word, even though Jesus is talking to me, my shepherd, my good shepherd, I can't recognize his voice. João Jordan faz Davi voltava a suas cidades. Hoje entrando mostrou para o Aibola. Animal para Bola, animal mostrou para Bola. Hoje entrando mostrou para o Aibola. Zahir entrasa, Zahir so Praise Praise God. So, a shepherd, when we talk about shepherd, and the flock of sheep. In front of the sheep. And he will continuously make those sounds which the sheep recognize. He will not change his sound. He will continue to the same place. And the sheep who are trained with that sound will continue to follow that voice only. Any other sound, the sheep will not follow. Seperti polis pasal besok malam apa sesuatu memang ada sesuatu di polis. Ani to एक आवाज नहीं रहा तो आवाज सुनकर बोला बेबुरी क्या और राजा आवाज सुनकर तो मेरा आएगा ये तो आवाज बोलता वो आवाज बोला सो आवाज आणि पक्कासी तासोसी आठवलं आणि तुझा आवाज वगैरे त्या आवाजाने ती ओळख पोहोचणार की आपल्याला सूर्याकडल्या ही भावना वाटते. Praise God. So, you see, Jesus is saying, my sheep hear my voice. Now, just like the shepherd does the same thing, he doesn't change. The word of God is yesterday, today, and forever. The word of God never. The relationship with the word never changes. And I focus on this word and pray. And train myself to only be inclined to that word, to that voice, just like the shepherd. They are inclined to that sound that the shepherd is making. My life also will be like the sheep that follows the good shepherd. जीवाशी बोलणी आपल्या नेटवर एका आवाजातल्या पुढे होता तो समाज तो बोलला परत आणि वेळाचा तो आवाज बोलला म्हणून त्याच्या पाठाने जातात दुसरे देवाचे परासा ते त्यांना बोलताना देवाचे तर आधी आता आणि सदाकाळ कसे Berdoa belajar itu kami akan memperoleh setelah kami dan achieve anak generation. Dan berbagai situasi yang saudara boleh pada proses kami achieve anak boleh berbagai kita lalu. So, this training is not just today to tomorrow. And then you come to the next month. This training is required every day because this word is the same. Okay, this is not to study. I will not know the love of God. And when I do not know the love of God, just like the good shepherd is continuously talking, the stranger is always talking. He also does the
the people who hear the voice of the Lord, the same. आम्ही देवाची गोष्ट जी शिकवण करतो देवाची पुराण लिहून राहतात पुढे फक्त एक दिवसाचे दोन दिवसाचे तीन दिवसाचे हे स्वतःचा ओळखचा आमच्या दोन दिवसाचे धोरण आम्ही देवाची गोष्ट शिकवत राहतो जी गोष्टी देवाच्या उखाणीला घेऊन आमच्या निघतात तसंच संसारिक आमच्या निघतात स्वर्गातील आमच्या मनात काढले परमात्म्याचे मुद्रा आमच्या मनाला जातात आता कोणाशी आम्ही बोलचे ते जर आम्ही ईश्वरी भावनांवर आमचे मन आणि वश काढला तर तो आमचं मन असं डोळे आम्ही बोलक्याचं काढलं ऐकून ते राहते आम्ही सर्व राहू शकता बोलू शकता पोलीस होऊ शकता किंवा गोडी आपल्या त्यांना मोठा आणि गोड्याचे आपले मन बरोबर आणि असं ठरवायला गोड्याचे मन गोड्याचं ठरवून ऐकणार तसेच आम्ही जे जाणून ओळखतो आणि दुसऱ्या आम्ही नाव तेनाच की आम्हा देवाच्या उत्तराप्रमाणे जीवन झालेले 21-22 सेकंद एंट्री आम्ही आमचं मॉनिटरिंग करू लागला देवाच्या उत्तराप्रमाणे जीवन देवाच्या उत्तराप्रमाणे सुद्धा हेच होता दुसरे एक वर्ष केलं आम्ही आधी पावल्या आणि आमच्या डोळ्याला उचलला So, this relationship that we are discussing right now is one relationship to Jesus. Now, if I study the relationship, now, just to understand this relationship, let's take an example of mother and child. Now, let's say you were sitting at one corner and you were trying to know other children are playing that side and you are listening, you are educated. But let's say something happened in your client's speech. Do you recognize what the client is? itu karena kita tahu tadi luar biasa kita. आणि बिलकुल दुसऱ्या गोष्टी भेटतात आपण समजल्या आणि त्याला शुद्ध राहतो आणि त्याची दोषा झाल्या अपुसना एक आवाज येतो पण ते गुडघ्याचं किती म्हणतात आवाज सुद्धा नाही तर तिथं कोणते तो आवाज आपल्या गुडघ्याचा म्हणतो तर 10-15 मुली खेळतात काय शिकायचं पण ज्यांना आवाज सोडले त्याला आवाज गेली पण ज्यांना तिच्या गुडघ्याचा आवाज येतात त्याचे मन होते त्याची गोष्ट गेल्याच्या सगळ्यांना तिचे इमिडिएटली चेंजेस केले त्याला तिचे मन या दुनियामध्ये बहुत सिक्युअर असतात ती स्कोर लागते ती दुनियेचं नाव आहे आणि ती कोणी छात्र एकामेकांना एक बरे लक्ष ठेवतो Praise God. So the other mothers who are here, they might not be able to see because they do not recognize their voice. आता जायचे बाबा नसते म्हणून जरासं बाहेरचं असते पण त्या वेगळ्या दुसरी आवडतं ते कोणची असतं ना तो आवाज आपला ओळखतो होईल त्या आपल्या वेगळ्याचं होईल की आज त्याला तयार करण्याची आपण आपल्या वेगळ्याचा आवाज आलो ती कोणती वेगळी ती तुला समजतं म्हणून कसं वेगळी त्या वेगळ्या याला आलो So why is that happening? Because the height from growth from the root reception to the whole children, this mother has developed a relationship with the child. And therefore, if a little whisper, not whisper, maybe 100 years away, she is able to recognize that is my child.
그 소설가의 아들의 아니자 우리의 소원 놀라운 소원은 기회다. 소리 아마 사이로 찾아야 맞아. 소리도 아마서 그래서 외로웠던 아무리 앞에 우리가 전화를 죄를 알고 That is what exactly what God invites us to pay attention to the word. And the word has the potential to really, just like the shepherd creates the sheep to make them follow. The word has the potential to create me, to change my thinking, and to change my believing, and to change my whole life. 지금씩 머리 मेहनत सामने रखना प्रेम को समझकर अपने अपने सर्व आपका आवाज से ये जो बनाना सुंदर क्या आवाज काम दिया अच्छे बढ़ने चलो this is the action to achieving peace of watching the reality रात पूरी ऐसा मुझे कौन मिलेगा आमचे वागणूक सारखी होती जे इथे साधना मुझे जीविता ते ज्याला प्रमाणे ज्ञान काढून माझा पर्यावरण काढा याला होती असं तो जेव्हा आम्ही एक भराने शिकता डिसिजन करून आज एक बार शिकू आज बरोबर झालं त्याला पुराणाने भेट झालं समाजाची भूमिका करून घेऊन त्यांना मॉनिटर त्यांना संबोध करतात आणि ते काढलेले होते जे रवी So that's why Jesus say, "My sheep hear my voice." So when we understand that it is the relationship that I can hold on to His word, and I learn to study Him through His word. I learn to discipline myself to learn, study, to ponder, to meditate on His word. Those things, the strangest voice that was real to me, I will start able to recognize that that's not the voice of my Lord. This is what the word of God says. This is the direction I need to walk. Rather than earlier thinking that okay, Jesus is walking in this direction, I will pray ahead, we will come here. Now I am changing my ways based on the word in that relationship to recognize His voice and walk the path of God. कार्य हम साहित्य असलेले ऐकलेल्या आम्ही संसाराचे शिकवून व्यवसायात शिकवण्याचे सवयी असतात जेव्हा हा देवाच्या उत्तरा वेळी साधला आणि त्याचे विचार शिकला हे उत्तर आता माका वाकडे वाकडी सोडून बरोबर वाकडी येऊन म्हाका आधार दिता म्हाका बघून येता की म्हजो कोणी ह्या फाटी चलता ताजो जर हांव करता जाल्यार हांवें ती फाटी चलपाची गरज पण सगळी उलयली सुद्दां जाता हो संसार म्हाका तें आपयता पूण ना म्हजो कोणाचो आवाज आयकता पासून ताच्या घरांतल्या आनी ताचेच वाटेंतल्यान हांव म्हजी पावलां मारता जरी हांव कितें वायट करता तरी पूण आतां हांव कोणाक आयले म्हजो कोणी कितें सांगता कितें म्हाका चेंज करून लायता म्हजें जिवीत बरें घालता आनी आतां म्हजें जिवीत हांव सारकें करून ताच्या फाटल्यान हांव चलतां. Praise God. So now this good shepherd, when I get into the relationship, I will be able to recognize His voice. And the stranger who was talking to me, I will be able to discern that's not the voice of my good shepherd. So where I was getting messed up, where I was getting more worried, since now that I have made a decision to study the word, focus on the word, my heart becomes sensitive to what I pay attention to. So when I pay attention to this word,
this comes stronger than what I used to do. जेन्ना हांव दुसऱ्या वस्तूचेर अशें लक्ष घालता तिचो आमचो देश जाता आतां ताचेच परमणे म्हजें जिवीत जालें. जरी आमी संवसारी वस्तूचेर आपुल्ले जाताले थंयसर म्हजो वेळ सारको ताचेर म्हजें लक्ष आसलें. आतां देवाच्या उतरान जेन्ना हांव भितर सरता ह्या उतराक वरवीं देवा लागीं हांव संबोध जोडटा ताचो मोग हांव सांगता. आतां म्हाका शक्ती मेळटा, बळ मेळटा, आदार मेळटा तें म्हजें आदलें जिवीत सोडून आनी ताच्या ह्या उतरा प्रमाणे उतराच्या शिकवणे प्रमाणे म्हजीं पावलां मारता. तर तो आवाज आतां म्हाका पयस कसो जाता. तो आसा आवाज ना न्हय, संवसारी आवाज आसतलो पूण आतां ताचेर म्हजें एटेन्शन उणें जाता आनी ह्या देवाच्या उतराचेर एटेन्शन जाता आनी म्हज्या जिविताची सार बदलता, म्हजी चिंतना बदलतात, म्हज्यो कर्म आतां बदलूंक लागतात आनी जेजूच्या वाटेन हांव आतां चलता. Praise God. So we see this right from the beginning, two voices, God's voice in the Garden of Eden, and also the stranger's voice. Now, the more Adam had that intimate relationship with God, till then it was all good. When Eve in the garden heard the voice of the stranger, when she began to have a conversation with the devil, there was a beginning of that relationship. And because of that wrong relationship, the thinking was wrong, the beginning was wrong, and then the decision also was wrong. तर आदिस्थान दुसऱ्या रोजचा केन्नास्थान हे दोन ताळे आसात. देवाचो ताळो आनी म्हणटा परक्याचो देवाचो ताळो शोधया. आमचो म्हणटा स्ट्रेंजर जो आमचो मनीस अनवळखी आसा. आमचे वळखीचो देव आनी अनवळखी आसा तो देवाचो हांव सोदता. आतां आमी रोजगार करता देव म्हटल्यार सोयीको एकदम पयली आसली. आमकां देवाच्या मेळटा देव येतालो ते बागेंत ताका मेळ्ळो आनी देवा बरोबर चलताली अशें आयकपाक पासून काय बरें आसा. लास्ट टायम हांव शिकवण आयकतालें तें म्हणटा हांव वाचताली देव वॉक विथ गॉड, देवा बरोबर हाव गूड दॅट रिलेशन वॉज. सोयीको कितली आसली आसली देव चलता ताचे बरोबर आदाम आनी एव ताचे बरोबर चलता. इतलो ताचो संबंध आसलो की गोड सोयीको आसा. पूण जेन्ना दुसरो आयलो खंयचो सैतान आयलो आनी तोय आपलो आवाज आपले कितें सांगूंक लागले तेन्ना देवेन कितें केलें ताचो ताळो आपल्या कानार घेतलो. सैताना बरोबर आतां उलोवंक लागलो. तो तुका सांगता ना तुका देवा सांगता तें कळटा नाका म्हणून कांयच आयकना. तूं आतां देवा सारकें जातलें. तर आतां ते भुरग्याचो ताळो एक आयकूंक लागलो. हो संबंध देवा लागीं आसा तर तो मातसो आतां खंय तरी विकळ्ळो, खंय तरी असो सैल जालो, लूज जालो तो संबंध. आनी ती आतां त्या परक्या लागीं देवचारा लागीं संबंध जोडटा ताचो ताळो आयकता. ते आयकना तें ताळो आयकलो आतां तिच्या मनान चिंतना आयली हांव तें व्हड केलें जाल्यार म्हाका सारकी जातली काय. मागीर आतां चिंतना आयली. चिंतना येवन ताका स्वप्न लागली म्हाका देवा वचून सांग जाय. तिचें मनूय चिंतनाचो बाबी स्वप्नांत पळय तेय कशें जालें आनी मागीर तिणें परत कितें केलें तेणें व्हड काडलें आनी कास सांगलें. तिणें आतां कितें केलें पयलीं चिंतना मागीर तूं ते चिंतनाचेरूच तुजें मन घडलें जाय. वी स्टार्ट बिलिव्हिंग वॉटेवर यू आर थिंकिंग वी स्टार्ट बिलिव्हिंग आनी मागीर डू दी एक्शन. मागीर कितें ती पळोवणी केली आनी तिणें फळ मेळ्ळें. आपणेंच केलें ना म्हणून मागीर तिणें आदाबाकूय दिलें. Praise God. So we see here how to take the first step of relationship. First I hear the voice and I start the conversation with that voice through the word of God. That's the beginning of the relationship. I hear the word. Right now they are hearing the gospel, hearing the preaching. I hear the word, I take the necessary action and start talking or studying with that same word. That's the beginning of a conversation or a relationship. तर एक सोयीको जोडो म्हणल्यार अशें
आम्ही देवाचा ताळो घालता आमकां जुलियान बसल्या देवाचे उतराची शिकवण आमकां मेळटा आतां ही उतर आमी घेता जेन्ना आमी घरा घेता तेच उतर आमी परते वाचता फक्त वाचिना तें उतर आमी मोगाचेर भियाणटा ताची शिकवण घेता त्या उतरांतल्यान त्यो म्हाका कितें सांगता तेच परत परत दिसभर मनान घडयता आनी अशी त्या उतरांतल्यानच त्या देवा लागीं म्हजी सोयरीगो वचून. Praise God. So this was Eve. Now this temptation. Now devil also used the word of the scripture, and he twisted it and gave it to Eve. Now in Matthew 4, we see Jesus facing a similar situation, and he is also challenged with the word of God, with a small twist. And the devil says, if you are the Son of God, turn these stones into bread. Praise God. Now, how is Jesus responding to the situation? To the written word of God. Now, how did he get this written word? Because he had an intimate relationship with the Father. Because of the intimate relationship with the Father, he could recognize this is not my Father's voice. He could discern this is the stranger's voice. So just like Jesus, you and I are called to be copycats, imitators of Christ. That's why God sent Jesus so that we can all imitate Him. We can all be victorious. We can, it's not that we are not victorious, we are victorious. We will continue to be the victorious life. And I can have this victory in all the areas of my life when I make this change of repenting, knowing what is the relationship with the Father through His Word, depend on His love, and also able to discern the voice of the stranger, so that I continue my sheep hear my voice. जे वर्षी एक काढणी आली एक व्यवसायात आली काढली असं तुम्ही ते महान तशीच जेजूमुळे काढणी आली व्यवसायात आणि परवा देवाच्या सोहळ्या सोहळे बोलले ऑफिसचे बोलताना सुरू झाला 40 आणि 40 जेजू पास केलो आणि त्याला भूक लागली लागी सोडून नाडप्यान अशें म्हणलें पण देवाची खबर आसा पूण तो जेन्ना सांगता तें मातशें तरी बोलून एक मदें पोट बसोवन तो आमकां सांगता ताणें कितें सांगलें जोर तूं देवाचो पूत तो ह्या फातराचेर उबेर जावन आज्ञा कर पूण आतां जेजून ताका काडली ताका जेजून तुका ताच्या आयुश्याचें पास केलें पूण तेन्ना काडली येता जेजून समोर आपल्या बाबा लागीं इतलो गोड आसलो की तो जाणो वतालो तुज्या बापाचो न्हय हो जावन आसा व्यवसायाचो त्या खोटीच्या बापायच्या काडलो नाड तुका नाड केला नाडक्यान ताका कशें मेळटलें तो जेजू ताका कसो जबाब दिता आनी खंयचो जबाब दिता देवाच्या उतरांतल्यानच तो जबाब दिता पूण ताणें असो प्रतिपाठ केलो जेजून असो प्रतिपाठ केलो पवित्र पुस्तकांत बरयलेलें आसा तें हें तूं सांगता तें सारकें न्हय तूं सांगता तें खोट पवित्र पुस्तकांत बरयलेलें आसा तें हें उंड्याच वरवीं न्हय पूण देवाच्या तोंडांतल्यान भायर सरता त्या उतरा वरवीं मनीस जियेता तर जेजू की उतरां कशीं आयलीं ताणें कोण सांगपाक ताका कशें जालें जाल्यार ब्रदराक जाले फावटी म्हणटा ताणें सांगलें राव पळय पुस्तक उगडटा आनी तुका सांगता हांव खंयसर आहा तें तशेंच न्हय ताच्या भितर एक उतर भरलेलें आसलें तो जेन्ना वाचतालो तेन्ना पवित्र पुस्तकाची शिकवण तो भितर भरतालो देवा मदें ताचे मदें इतली सगळी आसली की त्या वेळार जेन्ना नाडणी आयली ताणें त्या व्यवसायाचो भुरग्याचो ताळो घातलेलो आनी खरें कितें पळय तें त्या उतरा वरवीं ताणें जोईत आपणाक जोडून घेतलें आमकांय तशेंच देवाच्या उतरा वरवीं आमी आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत जोईत जोडूंक आमकां पद्दती कितें आसता पूण जेन्ना आमी दुसरो ताळो आयकता हांव संवसारी ताळ्यांत बसता तेन्ना आमचें जोईत आमीच सोडून दिता देवाच्या उतरा वरवीं आमी सगळ्यांनी जोईतीमय जिवीत जियोवपाकूच जाता
Praise God. Hallelujah. So, you see Jesus having an intimate relationship with his Father. And because of this relationship made him strong when the precious came. Now, we also face problems. We all have situations. And in a part of the situation, let's say a person is going through sickness. And 1 Peter 2:24 says, by the words of Jesus we are healed. That's the voice of the Lord. When we confess that by the words of Jesus we are healed, we are pondering on it, we are meditating on it. At the same time, once we finish, the stranger's voice also says, by the words of Jesus you are healed, it's good. But at the twist, we still have failure. Now, that is the time I need to respond to that voice, the stranger's voice, depending on the relationship, not with my willpower. That voice is not from my God. It is written, just like Jesus says, it is written. Man does not live on bread alone, but by every word that comes out of my Father's mouth. In the same way, I need to respond to that stranger's voice. It is written, by the words of Jesus, I am healed, I am healed. जेसू काढून आयलो देवचारान जेसू देवापासून ताळणी घालपाक नाडून गेलो जाल्यार आयज ती जावन एकल्याक आमच्या जिवितांत जायते संकट त्रास ताळण्यो आमकां येतात जर तूं एक मनीस आसा ताची त्रास म्हळ्यार ताची कुडीची पिडा कसली पिडा जाल्या आनी ह्या त्रासान तो आतां एक संकश्टान तो आपलें जिवीत सारता जेन्ना ताका देवाचें उतर मेळटा जावन आसा वा जेजूच्या गाया म्हाका पेकोवणी मेळ्ळी हें उतर जावन आसा जिव्या देवाचें जिवें उतर आमच्या गोंड्याचें उतर तर हें उतर जेन्ना तो घेता तो म्हणटा म्हणटा पूण तें म्हणून जाले उपरांत आतां रोखडेच ताका देवचाराचोय ताळो येतलो देवचारूय ताका नाटकां म्हणून तुमच्या गाडयेन येवन बरो जालो पूण आसा जाल्यार तुजे कुडीन पिडा हें दुखता तुका तें जाता तुका तो दाखयतलो तुका आजून तुज्या कुडीन कितें आसा पळय देवार आमी आतां कसो ताका जाता आमी तो सांगता पळय तुमी आमचे शक्तीन आमचे पदवीन आतां उलयना पूण आमी ज्या संबंद आसा जे तो शिकल्या आमी उतराची घोटाय जी आमचे भितर आसा त्या घोटायेन आमी ताका आतां जाता पिता बरयल्लें आसा की जेजूच्या गाया वरवीं म्हाका पेकोवणी मेळ्ळी जरी तर तुजो देवाला मेळ्ळी जाल्यार जरूर म्हाका म्हजी पेकोवणी मेळ्ळी अशा अधिकारान इतल्या बळान आमी त्या देवचाराक त्या फोडोवचे फोडीच्या बापायक आमी जापाक दिवंक जाय आनी आमचे जय करूनच दिवंक So, this then of responding to the stranger with the written word can only come when I have a relationship, when I have an intimate relationship with God through His word. तर ही जी शक्ती जी मेळटा आमकां हे जे बळ जे मेळटा देवचाराच्या फोटीक भायर उडोवपाक ताच्या ताळण्यान पयस करपाक ते फक्त मेळटा आमकां जेन्ना ताच्या देवाच्या उतरा वरवीं आमी संबंद जोडला पळय दोन एक फावट आमी देवाचें उतर वाचना आनी शिकल्या तेन्ना ते देवाचें उतर ती भासावणी म्हज्या भितर इतली निगून घोट जाल्ली आसा त्याच बळान ते शक्तीन हांव त्या ताळण्याक तोंड दिता त्या ताळण्याचेर हांव जैत व्हरता आनी एक ल्हान ल्हान ताळण्याचेर जेन्ना हांव जैत व्हरता तेन्ना म्हाका आतां आनीक अधिकार मेळटा म्हाका आनीक पदवी मेळटा कसलीय ताळणेचेर जैत व्हरपाक आनी फुडें वचून जेजूचेरच म्हजें मन थारावंक आनी ताचोच फाटलाव करपाक Hallelujah. So let's see, because we are called to be like Jesus. Jesus is the perfect. There's nothing else I can compare if I want to live this life, intimate relationship with just the way Jesus had intimate relationship with the Father, and we are all called to imitate this, to be in that relationship. Let's learn what Jesus did in His life on this earth. Let me give me Luke 6:12. तर आमी जर जेजूची फाटलाव जाल्यार
नाजाल्यार जिसून जें कितें केलां तेंच आमी करूंक जाय. जे भाशेन एकलो भुरगो जो नाचूंक सोदता जाल्यार तो पळयता कोण तरी एक बरो डान्सर आसा तो कितें करता तशेंच पयलें तूं पळयता बरें एक तीन चार पांच धा फावटी पळयता म्हणटा तो असो करता आपूण तसो करता तो तशें करता तशें करता तो आतां इमिटेट करता बरें व्हिडिओ करता पॉज करता एकूच स्टेप परत परत करता. सो जेजून जें कितें केलां तें आमी आतां ताकाच पळोवन आमी करपाची गरज. आमी तशेंच ताका पळोवनूच आमी शिकलेल्या आतां ताका पळोवन नुस्ता जेजू आमकां शिकना पूण ताचे उतर आसा ताच्या उतरांतल्यान आमकां मेळटा जेजू कितें केलें आनी तेंच आमी करूंक मेळटा. तर लुकाच्या वर्तमानांत 6व्या अध्यायांत आनी 12वे वळेरेंत आमी पळयतले. And it came to pass in those days that he went out into a mountain to pray and continue all night in prayer to God. Now this is what Jesus is doing. He is spending prayer time with his Father, a private time with his Father, and continue not just for 1 hour, all night in prayer to God. Praise God. लुकाच्या वर्तमानांत 6वा अध्याय आनी 12वी वळेर मागीर अशें जालें मागणी करूंक जेजू एका दोंगरार गेलो आनी देवाक मागणी करून ताणें आख्खी रात सारली. इल्लोसो वेळ न्हय एक वर दोन मागण्या जाल्यो अशें न्हय. आख्खी रात आपूण आनी आपलो देव आपलो बाप अशें ताणें आख्खी रात सारली. So, if Jesus had to spend the whole night with the Word, that is with his Father, and pray to his Father, how much you and I need to do the same? आता जालो जेजू देवाचो पूत पण देवाचो पूत जावनय तो आपल्या बापा बरोबर आख्खी रात सारता इतलो वेळ सारता ताच्या आसण्यान रावपाक. जाल्यार म्हाका आनी तुका कितली गरज आमच्या बापाच्या आसण्यान रावपाक ताच्या बरोबर मागण्यान वेळ सारता. Now, the next scripture says, and when it was day, he called unto him his disciples, and of them he chose 12, whom also he named apostles. Now, we also want to make decisions in life. We also want to take some important decisions in life. And just like Jesus, he spent the previous night praying to his Father, asking him to give wisdom so that he can make the right choice. Now, Jesus also is asking us or showing to us through his lifestyle to have a relationship with God so much so that with that wisdom we can make the right decisions. 13वे वळेर अशें मेळटा उजवाडटोच पयलीं आपली रात आनी बाबा बरोबर मागण्यान जाली आनी उजवाडटोच ताणें आपल्या शिसांक आपयले तांतल्या 12 जाणांक वेंचून काडले आनी तांकां दोरपूत अशें नांवूय दिलें. तर जेजू आतां हें महान काम करपाचें आसलें आपल्या बरोबर शिसांक फुडें ट्रेन करून ताका वेंचून काडूंक जाय. ताणें कशें केलें मागण्यान वेळ सारलो आनी आतां उजवाडटोच तो आपले शीस वेंचूंक गेलो. आमच्या जिवितांत जायते फावटी आमकां एक गरजेचे निर्णय घेवपाचे आसता. कितें तरी डिसिजन घेवपाचें आसता कितें करची परिस्थिती अशी आसा कितें करचें ना हे डिसिजन घेवपाक निर्णय घेवपाक आमकां जाणवाय जाय. आमच्या बोलाचेर ताकद न्हय पूण देवा बरोबर जेन्ना आमी वेळ सारता ताच्या उपरांत निघून रावता तो आमकां जाणवायेन करता
आणि हे जाणवाये करून मागीर आमी आमच्या प्रश्नाबद्दल कितें थंय सुदारणे घेवंक जाय वा कितें निर्णय घेवंक जाय ते आमी जाणवाये करूनच घेवंक जाय. Praise God. So that's why James 1:5 says, if anyone is lacking wisdom, ask. If anyone is lacking wisdom, ask. Now when we pray to God, what are we asking? Are we asking Him, God, change this situation for me, change this for me, do this for me, do that for me? But God is saying, just like Jesus, you have a conversation with me, have a relationship with me, and through that relationship, I will give you wisdom. Not just worldly wisdom, but godly wisdom to solve or bring solution to your problem. जागोबाच्या पुस्तकान पयल्या अवेस्वरान आनी 5 श्लोक. देव दिता ती जाणवाय तुमच्या मदल्या कोणाकय ना जाल्यार तांणी ती देवा लागीं मागची. तो तांकां दितलो, कित्याक तो सगळ्यांक उदारपणान बरे खोशयेन दिता. जाका जाणवाय जाय ताणें देवा लागीं मागची आनी देव ताका उदारपणान ती दिता. तर जायते फावटी आमकां आमचे निर्णय घेवपाक जाणवाय जाय. तर ही जाणवाय कशी आमकां मेळटली? जेन्ना आमी देवाच्या संबंधान रावता, ताची उतर शिकता, तोच आमकां जाणवाय दिता आनी त्या जाणवाये प्रमाणे आमी आमचे निर्णय अशे घेता की फुडें देव जाणो कितें जातलें पळय तो आमकां निर्णय घेवपाक आदार दिता, जाणवाय दिता आनी बांगडे कितेंच करपाक तो आमकां दिना. कित्याक तो आमकां बरें मनान घालतलो आनी तेच बरें ते मनान घेवन त्या प्रमाणे आमी ते फुडलें पावल मारता वा निर्णय घेता. So, wisdom is God's ways or application knowledge of God's knowledge of bringing a solution to our problem. तर आमच्या संकश्टाक जो आमकां सुदारो जाय तो आमी जाणवायेंतल्यान देव आमकां जाणवाय दिता आनी त्या जाणवायेंतल्यान आमी त्या प्रश्नाचो सुदारो मेळून आमकां मेळटा वा आमी मेळून घेवंक पावता. आमची वस्तुकी न्हय, आमी देवा लागीं वेळ सारला देवा लागीं प्रश्न केला विचारला धन्या की जाता म्हजी परिस्थिती म्हाका आतां जाणवाय दी, कशें फुडें वचूं, कितें करूं, हें करूं. संवसार हें सांगता आनी कोण शेजारी म्हाका सांगतात हांवें आतां कितें करची तूंच म्हाका जाणवाय दी आनी तुजे जाणवाये प्रमाणे हांव म्हजें फुडलें पावल मारतां. Praise God. So let's say a person is facing any children finances. आता जर तूं एक उदाहरण घेता, एका मनशाक कितें तरी प्रश्न आसा, ताच्या जिवितांत गरीबकाय आयल्या, खूब गरीबसाण आसा, ताका जायना आतां कशें आपूण सगळें फुडलें आपली देखरेख कसो करतलो काय म्हणून तो चिंतता. So he is attending a seminar like this and then he hears through the word that you road match, press on, shaking together, running over, men shall never do. तर जर तूं एक मनीस आसा असो पयशे कुणी आसा ताका प्रश्न आसा, तो हांगासर असो येता देवाचें उतर आयकता आनी असो ताका शिकोवन मेळटा. तुवें दिवंक जाय, जेन्ना तूं दिताय तेन्ना देव तुका दामून शेकून उपट भरून व्हांवून तुका मनीस हाडून तुज्या उदीक घालतलें. हें ताका उतर मेळटा, ताका ताच्या कानार एक उतर सादता. So, based on this teaching, the person hears the teaching, the right teaching through the word. He is beginning to have a relationship with the voice that is being preached to him, because the word of God when it is preached, the words that I hear are producing thoughts, and when these thoughts I begin to have a conversation, Lord, you said, give when it shall be given. I make an agreement that yes, I will try this. I'm beginning to have a relationship with the scripture. I'm beginning to have a relationship with the word. I'm beginning to have a relationship with Jesus. तर जेन्ना हें उतर त्या मनशाच्या कानार पडटा, तो जावन आसा तें देवाचें उतर आनी तो हें उतर फुडें वाचता,
ताणें हांगासर आयकलां कशें लोकांक तें केलां तांच्या जिवितांत बरेपण आयलें तांकां तांचें रीण फारीक करपाक आदार मेळ्ळो जाल्यार तो म्हणटा आतां हांवूय तेच करतलो हांवूय तें तो कितें सांगता पळय ते परवडे आतां हांव करतलो कित्याक हांव आतां तें नवें शिकलां आनी त्या उतराक तो आतां भितर लिहिता तें उतर सांगता तशेंच तो करून पावता आतां आनी तो पळयता ताचे वरवीं आपणाक सोद मेळटा पळय तें बिकॉज तें उतरां वरवीं जेन्ना तो सोदून जोडून येता तेन्ना ताच्या प्रश्नांक ताका सुदारप मेळटा. So there was a situation that person was facing a crisis in his finances. Now he's got the solution from God. When you give, it will be given. So that's the wisdom that he is applying to his situation, and he sees results or he sees manifestation in the worldly manner or the supernatural manner. ताका ही शिकवण मेळ्ळी ताचो प्रश्न आसलो ताचो प्रॉब्लम आसलो की ताका गरीबकायेन तो उरला पूण जेन्ना हें उतर ताका मेळटा तें तो उतर आतां घेता तें उतर सांगता तें परवडकर तें म्हणटा दी आनी तुका मेळटलें तेन्ना तो आतां तें सांगता तशेंच करूंक लागता कित्याक तो जाणो फुडें कितें करता जेन्ना तूं दिताय तेन्ना तुका दामून शेपून वचोन मनीस हाडून जेवण जातलो पूण आतां तो तें उतराचेर सोप मारता कित्याक उतर जेन्ना आमी आयकता तें उतर आमच्या मनांत पयलीं चिंतनां तयार करता तें चिंतनां मागीर आमी घडयता तशें आमी तें उतर सोत मारूंक लागता आनी जेन्ना तें उतर आमी सोत मारता त्याच उतरा परवडे आमची कोरडी आमी मागीर करता आमी आतां आमची जी कोण गरीब आसा पळय जें कितें आमचे लागीं आसा तें आमी ताका दिवंक जाय म्हणजे लागीं देवाचें उतर आसा तें कडेन देवाचें उतर दिता म्हणजे लागीं मोग आसा हांव मोग दिता जें कितें हांव दिता तेंच म्हाका परत मेळटा. And that's exactly what happened in my life. अशेंच तें आपल्या जिवितांत जाल्लें आपल्या जिविताची भलायकी आमकां दिता. I also was going through a very bad phase where I had financial crisis. I saw myself very deep in a crisis in terms of finances. And that's when I read this James 1:5, ask for this. He's asking us to ask and we shall receive. Now, when I begin to meditate on that word, here when it shall begin. This word, this relationship gave me the strength to put that into action. And when I practiced that, I began to realize, oh, this is working. And when I saw that this is happening, the Holy Spirit helped me to share what I was seeing results to others. Praise God. तर आपल्या जिवितांत अशीच कितें एक परिस्थिती आयली जी आपूण पळयतालो आपूण एकदम रिणान बुडलेलो आनी एकदम गरीबकाय ताची आयिल्ली आपल्या लागीं चिंततालो कसो आपूण ह्या खणांत वयर सरतलो जाल्यार आनी हांगा आपणाक मौल्य देवाचें उतर जाकोबाच्या पयल्या वेसनान मातशें बोलींचें म्हणटा जाका जाणवाय जाय ताणें आपल्या लागीं मागची आनी हें देवाचें जाणवायेचें उतर दी आनी तुका मेळटलें म्हणजे लीव एंड यू शॅल बी गिवन अनटू यू जें कितें दिता तुका तें मेळटलें हें आपणाक जेन्ना उतर आयलें जाल्यार आपूण त्या उतरा लागीं संबंद जोडलो तें उतर आपणें मानून घेतलें तें उतरा प्रमाणे आमी चिंतना केली बरें हांव तर आतां दिता जाल्यार म्हाका मेळटलें आनी खरेंच तें उतर आतां आपूण वेव्हारांत घालूंक लागलो हांव खंय गेलें दिवंक लागलें आनी जशें हांव दिता तें खरेंच तें उतर म्हज्या जिवितांत घडोवन येवंक लागलें आपूण पळयता की म्हज्या प्रश्नांक आतां म्हाका सुदारप मेळटा म्हाका जें कितें हांवें कितें दिलां देव म्हाका देव मनशां वरवीं म्हाका म्हज्या कुडयेंत घालता आतां आपली परिस्थिती बरी जावंक लागली सुदारूंक लागली आनी आतां पवित्र आत्मा म्हाका सुचयता पळय तुका ह्या देवाच्या उतरा वरवीं बरेपण आयलें आतां हें जें तुका मेळलां तूं आतां दुसऱ्यांकूय तें शिकय दुसऱ्यांकूय सांग तांच्याय जिवितांत हीं त्रासां घडिल्लीं आसात तुजें जिवीत पळोवन तुवें कशें तुज्या जिवितांत यश मेळ्ळो पळय तें पळोवन तांच्याय जिवितांत हीं तेंच घालूंक लागतलें आतां आपूण फक्त आपणाक मेळिल्लें सोडलें ना पूण दुसऱ्यांकूय आपूण शिकोवंक लागलो. And that is exactly what the word of God teaches, or the religion teaches. Right from the beginning, God so loved the world that He gave His only Son. Now, what we see from God in that relationship, if I only keep it to myself, that's not in accordance with the relationship
that God teaches. That is still the voice of the stranger. तर देवाची सोय म्हणल्यार हे फक्त मोग करप दिवप आमचे खातीर देवान दीत रावला देवान संवसाराचो इतलो मोग केलो की ताणें आपले एकल्याच पुताक आमचे खातीर भोगलो आमचे खातीर ताणें दिलो तर देवाचे जर आमी फाटलाव जाना जाल्यार आमची सोय तेच जावपाची गरज जे कितें आमचे लागीं आसा तें आमकांच करूंक जाय जी कितें बरी शिकवण आमकां मेळ्ळ्या ती करूंक जाय पूण दुसऱ्यांक दिवन तांच्या जिवितांत बरेपण येवनी तांणी दुसऱ्यांक शिकोवचें आनी अशें देवाचें राज फुडें फुडें तेंचें हेंच जावन आसता देवाचे फाटलावदार जे आसात तांचें फाटल्यान देवा सारकें जाता आनी देवाचे शिकवणे प्रमाणे ती फुडें वचूंक लागता So this relationship, if I understand the essence of this relationship with the word, I will not just keep it to myself. I will go out and reach out to others. In the kingdom of God, this is the balance that we are all called to be. There's a time to say and there's a time to pray. Now Jesus at night he prayed to his Father, and during the day he spent time to make this decision to teach, preach, and heal the sick. He received from his Father, and what he learned from his Father, he preached to the people. In the same way, the relationship with God, the right relationship through His Word, will teach you to receive from God freely. That's why it says, freely you receive, freely you give. If I do not give what I learn, then it's not going to bring that right benefit. It will bring that benefit, but not the balanced benefit. Praise God. जेसूचो सोबत आपल्या बापा लागीं वचो आसलो की तो रातभर ताणें मागण्यान बापा लागीं सारली आनी मागण्याच देवान ताका देवाची बोड मेळ्ळी देवाची शांती मेळ्ळी आनी तो आतां त्या प्रमाण बोलत आसा आनी दिसभर तो मागीर कितें करता तो प्रवचन करता पेकोवणी दिता लोकांक शिकयता जें कितें ताका मेळ्ळां तो आतां दुसऱ्यांक दिता तर आमच्या जिवितांत जरी तर आमी जेजूची फाटलावदारां म्हणटा तो आमचो वडील आमकां शिकयलो ताचे प्रमाणे आमी करता जाल्यार हेंच आमी करपाची गरज आमकां जें कितें तो देवाचें शिकवण मेळटा देवाचें बरेपण आमी अणभवला तें दुसऱ्यांक दिवपाक आमकांच कळ्ळें जाल्यार तें सारकें जायना देवाची सोय कितें तुका मेळटा फुकट तेणें कशें तुवें तें फुकट तेणें कशें दी तेन्नाच ताचें बॅलन्स सारकें उरता तर हांव फक्त घेता आनी म्हाकाच करता दुसऱ्यांक दिवंक हांव प्रयत्न करिना असलोच उपाय पडना ना आसूं म्हाका मेळ्ळें म्हजें जालें आतां पुरो अशें जर जायत जाल्यार तें बॅलन्स सारकें उरोना देवाच्या सोदपा सारकें आतां हें म्हजें सोद जायना हें आतां सेल्फीश आपस्वार्थी सोद करचें फक्त म्हाका मेळ्ळें आतां पुरो दुसऱ्यांक दिवपाक आनी म्हाका कळना Praise God. Hallelujah. So, the relationship, the right relationship through the Word teaches me to have this balance. And so beautifully Jesus said in Mark 11:23, there's a time to say and a time to pray. So in our relationship, when we are going through physical illness, there's a time to say and there's a time to pray. Now, what do I say? I say to the stranger's voice. What do I pray to? I pray to the Father, just like Jesus. That's a difference, that's a balance. If I only pray, and don't say, I'm still not resisting the voice of the Spirit. Because the Word of God says, submit to the Word of God, resist the devil, and the devil flees from us. Now, if I do not know how to resist, I can only resist it by saying to the situation, in accordance with the written word of God, just like Jesus. He prayed at night, and when the challenge came, he spoke to the devil with the written word of God. एक वेळ आसा मागण्यान सारपाचो आनी एक वेळ आसा हुकूम घालून ते ताणें त्या वेवसायाक सोडून घालपाचो भायर वचपाचो आमी इंग्लिशीन कशें म्हणटा प्रे आनी से हुकूम घाल त्या दोंगराक त्या दोंगराक सांग उठून वच आनी वयल्यान पड आनी एक वेळ आसा जो आमी देवाच्या संबंधान आमी रिगून रावता ताच्या मोगान आमी भरता आनी
मागीर शक्तीन ताच्या बळान ताच्या शक्तीन आमी अधिकार घेता आनी आमच्या कडल्यान आमी जैतो जे भाशेन वेगवेगळ्या विशयाक आतां कुडीची पिडा आसा तो देवाच्या मोगान कितलो व्हड जाल्लो आसा त्यो कसो मोग करता ताणें आपल्या मोगा खातीर म्हाका जेजून धाडलेलो आसा जेजून कश्ट मरण सोसून सगळ्या संवसाराची पिडा आपणाची घेवन सगळें कामाक केलें हो मोग हांव अनुभवता आनी आतां हो मोग अनुभवल्या उपरांत आतां हांव त्या पिडेक हुकूम घालता म्हज्या कुडींतलो तूं भायर सर जेजूच्या गायाक वरवीं म्हाका पूर्ण तेकोडी देवली म्हणून हांव सोप मानता म्हज्या कुडींत आनीक पिडेक म्हज्या वयर कसलोच अधिकार ना आतां हांव खरांय सारकें पोळान बसून हांव उलयतां तर एक वेळ आसा म्हागेल्यान सारून भरपाचो संबंद घडोवन करपाचो जेन्ना त्या संबंदान हांव आसा तेन्ना खरांय आमी उलयता कोणा लागीं त्या संवसाराच्या कडल्यान ताचेर आमी हुकूम करता जी परिस्थिती आसा जी म्हजेर आड येवंक सोदता त्या परिस्थितीक आमी शिरावता आनी कडसून वच म्हूण आमी हुकूम करता Praise God. Hallelujah. So, where is the strength coming from to save? The strength will come only when I have an intimate relationship with the Word. Because the Word gives me the strength to, at that point, to respond to that voice of the Savior with the written word of God. अधिकारान उलोवपाक हुकूम घालपाक ही गोठार हो अधिकार म्हाका खंयच्यान मेळटा जरी तर हांव नमोच हांव म्हणटो जेजून म्हाका अधिकार दिता ही म्हाका खबरूच ना जाल्यार हांव खंयचो अधिकारान उलयतलें तर हें जाणून जावपाक हांवें देवाच्या उतरान जेन्ना हांव वेळ घालता सोयरी हांव देवाच्या आसता ताचे उतराची सोंगां म्हाका उक्ती जातात तेन्ना म्हाका गमता हांव म्हणटो हांव जाता आसा लिखिवोन जेजून सगळें म्हजें तो आपणाचेर घेवन म्हाका लिखिवोन केलें तर आतां हांव ताचो अधिकार घेवन त्या दुयेंसाक त्या पिडेक त्या परिस्थितीक त्या वाडवडपणाक कितेंय तें जावं म्हाका शक्ती आसा म्हाका बळ आसा म्हाका अधिकार आसा ताका हुकूम घालपाक आनी ताका म्हज्या जिवितांतलो उदाहरण Praise God. So, there's another instance where Jesus is preaching and he's teaching, and then he tells his disciples to go in a boat and go on the other side. And after that, Jesus goes privately to a place and he starts praying to his Lord. अनेक आमकां पळय पुस्तकांत आमी घडली आसा जंय जेजू शिष्यां बरोबर आसा तो लोकांक प्रवचन करता तांकां शिकयता पिकवणी करता आनी मागीर एका व्हड्यान बसून ते अशे पयस घेतात आनी जेजू एकलोच एकसुरो वचून आपल्या बापा बरोबर वेळ सारता So, while the disciples were in their boat, they faced a situation, they faced a storm. And they were all worried and they were all panicked. They did not know what to do. आणि जेन्ना ते आता व्हड्यान येतात तेन्ना शिसां आमी जाणा शिसांनी आनी त्या वेळार तांकां ती परिस्थिती अशी जाता की एक वादळ सुटता वादळ सुटता आनी ते नकळत जाता कितें करूं हें आतां तुफान जाल्लें आसा आमचे भोंवडी कशें ह्या तुफानाक आमच्यान तोंड दिवं कितें करता तांकां खबर ना But when Jesus came to the same storm towards the boat, he commanded the storm. Now, what gave Jesus the strength to say to the situation is the relationship with his Father. जेन्ना जेजू तेच वादळ पडलें तेन्ना जेजू त्या वादळाक थंड केलें शांत राव थंड जाव अशें ताणें करून ना म्हणली आनी ताचेर बंद जालें तर हो अधिकार असो उलोवपाक जेजू खंयच्यान मेळ्ळो तो जाणो आसलो त्या बापाचो पूत तो जाणो आसलो आपली सोयरीकूच आपल्या बापा मदें कितली आसा तो जाणो आसलो म्हणटो ही जावन आसा वचना वारें वादळ तुफान उदक ही जावन आसा वचना आनी आपल्याक अधिकार दिल्लो आसा रस्त्याचेर हुकूम घालपाक तर ते खऱ्यांनी त्या अधिकारान तो ते उलयता Similar situation when Jesus was in the boat, he was seated. And the disciples saw another storm.
and the boat will be filled with the water, with the problems. अनेक उदाहरणांनी अनेक गोष्टी आसा जेन्ना जेसू व्हड्यान आसलो आनी शीस ताचे बरोबर आसले आनी तेन्ना हे वादळ आसता ताचे भोंवतणी येता. So what gave him the strength? He said, "Storm, be still." He spoke. He did not pray. He spoke. He said, the relationship, the right relationship with the Father, the right prayer life through the Word, gave him the strength to first see the calmness. Because when we pray, we first believe that we received it, and then we receive it. I first believe that I received it, so when I say, I first believe, and what gives me the strength is the relationship. I know and I know what I have spoken in accordance to the Word, it is already done. And this is the relationship, the strength that comes from the relationship. संबंध जो हांवें सोडलेलो आसा म्हाका लागीं त्या संबंधाक लागून आतां म्हाका बळ आसा घटाय आसा म्हजे भितर शक्ती आसा. जेन्ना तें वादळ जाला म्हज्या जिवितान तरी परिस्थिती सारकी ना त्या परिस्थितीक तोंड दिवन त्या परिस्थितीचेर झूज करून म्हाका आतां भितर बळ आसा. जे भाशेन जेजू बापा लागीं जोडलेली आनी ताणें त्या वादळाक खूप झालं वादळाक सांगलें शांत जावप आनी ताणें तें आयकलें. तशेंच जेन्ना हांव देवा लागीं हो संबंद जोडटा आनी हांव बळ तें करून देवाच्या उतरां प्रमाणे म्हजी परिस्थिती देवाक सांगता तेन्ना हांव जाणा म्हजो सुदारप भितर आसा ती कांसावली भितर आसा म्हणून हांव मागणी करता तेन्नाच हांव पयलींच सोप मानता की तें म्हज्या जिवितांत घडोवन आयलें. म्हणटाली जेन्ना तूं म्हणटाय तेन्ना पिढी पयलें सोपमान तें जालें त्यात तुवें उलयता देवाच्या उतरां प्रमाणे जर आसा तेव्हा तूं तुज्या जिवितांत घडोवन हाडलें. आनी हांव उलयता तेन्ना शांत रावन हांव उलयता उचापण जायना कमी बरोना कित्याक जरी तें प्रेमान घडलां जालें जाल्यार तें जरूर जालें. देवाची तुका जावन आसा सोप तें केन्नाच बदलना केन्नाच आयज गोंय फाल्यां ना अशें जायना तें सदांच गोंय आनी सदांच तें शांती पावता. Person going through depression. Now, in the Old Testament, we see Joshua 1:8. Joshua was caught up with a terrible depression, and we see God giving instructions to Joshua. This book of the law shall not, Joshua 1:8, this book of the law shall not depart out of thy mouth, out of your mouth, but shall meditate therein day and night, that you may observe to do according to all that is written therein. Then it says, for then you shall make your way prosperous, and then you shall have good success. Praise God. So we see Joshua, he was caught up with a terrible situation. Moses was dead, and the people who were complaining, grumbling, he could not handle the pressure because that's when he had already opened a conversation with the stranger, and he found himself things not getting good, but instead of getting good, he was getting, good bad. Because the people who were grumbling and complaining, they were hearing the voice of the stranger, and then Joshua also was hearing the voice of the stranger, and therefore you see Joshua finding himself in a difficult spot in the situation. जॉशुआच्या पहिल्या एपिसोडान आनी 8वे वरी अशें मेळटा की हे स्तोत्र हे तोर तुज्या काळजांत तुज्या तोंडार सदांच आसचें तुज्या मनांत तुवें तें बरोवचें दीस आनी रात आनी ते पयलीं सांगता त्याच बरयल्ल्या उतरां प्रमाणे तुवें करचें उतर तुवें तोंडार आसचें
तुझ्या मनात ते दीस रात घडोवचे आनी ते तुका जे कितें सांगता त्याच प्रमाणे तुज्यो करूंक आसच्यो आनी तेन्ना सगळें जे कितें तूं करताय तें सुफळ जातलें यशस्वी आसतलें आनी प्रॉस्परस एंड सक्सेस म्हणजे रावपाचो आसता ती हॅड टू लीड देम आनी लोकांक फुडें व्हरूंक जाय आसलें पूण लोक इस्रायलाचे लोक आसलो पळय तांकां ती कितें करताले जें कितें आसा जी परिस्थिती आसा तेंच ते उलयताले देंवचार तांकां काडलो घालतालो देंवचार तांकां सांगतालो पळय हें ना तें ना आनी ती जें कितें तांकां दिसता देंवचार जें शिकयता तें ती उलयताली तेंच जॉशुआच्या कानार पडटाले आनी तोय म्हाकाय आतां तो देंवचाराचो ताळो आयकून तो एकदम चिंतेस्त कसो जालो चिंतनाच्या भारान चेपन गेलो आनी तेन्ना ताका उतर मेळटा की देवाचें उतर तूं तुज्या मनांत दवर दीस रात तुज्या मनांत घडोय आनी ताचे परमणेंच कर दुसऱ्याचे ताळे दुसऱ्याचे उतरां आयकून घेनाका तेन्नाच तुका यश मेळटलें तेन्नाच तुजें कितें करता तें सगळें सुफळ जातलें Hallelujah. So, God does not leave his people. देव आपले पर्चे सोडिना आनी साडिना When God saw Joshua in a troubled situation, he comes to Joshua and gives him this knowledge and also with this knowledge his wisdom to bring a solution in his life. तो जेन्ना देवान पडलेलो की जॉशुआ त्या चिंतनाच्या भारान चेपला आनी असो कांयच करूंक शकना एकदम गंभीर परिस्थिती कशी आसा तेन्ना देव थंयसर येता आनी ताका हें उतर दिता जें सांगता तो म्हजें उतर तुज्या तोंडार कर दीस रात तुज्या मनांत तें उतर घडोय ताचेरच नियाळ कर आनी ताचे परगणेच कर तेन्ना जॉशुआ ताका देवाची जाणवाय येता आनी ते जाणवायेक करून तो त्या प्रश्नाक सुदारो सोदून काडूंक पावता In the same way, God does not leave any of us. तेच भाशेन देव आमकां कोणाकूच सोडिना आमचे बरोबर देव आसा He is day and night talking to us and now teaching us how to bring the same change when Joshua agreed to get into the relationship, the word relationship, to keep his word out of his mouth day and night. First place, the word of God out of his mouth. Second, meditate on his word day and night. Now, these two instructions gave him the strength to act according or to observe what he was seeing. God has given us a beautiful gift of imagining. What we say in accordance to the word, he has given us the gift to imagine. For example, if I say, yesterday I went to the beach and there was a beautiful sunset. Now, as I've spoken those words, we are already on the beach. Imagine a beautiful sunset. That's a gift of God. When I speak the word of faith, the word of God out of my mouth, I have been given the gift of imagining how my desire in accordance to the word. तो देवान आमकां मनशाक एक एकदम बरो एक गिफ्ट कसो दिल्लो आसा एक गूण दिल्लो आसा जाच्या वरवीं आमी आमच्या मनान ही कल्पना हाडूंक शकता एक कितें म्हणटा तें एक विचार कशें हाडूंक शकता हांवें आमकां उदाहरण दिलें तो अशें म्हणटा कालच्या सांजे आपूण ट्रायेर गेल्लो बिचार गेल्लो आनी थंयसर एकदम बरें सुर्या पडटा सनसेट म्हणटा तें बरे भाशेन हांवें पळयलें आता तो आम्ही वक्तृत्वाद्वारे आमकां सांगल्यान पूण आमच्या मनांतल्यान आमी काय पावल्या आमी विचार पावल्या आमी देवदोग आसा पळयल्यान तुजो सुर्या पडटा वतो जाल्यार तो म्हणटा तशेंच म्हज्या मनान आयलेलें एज ए चायल्ड वतो गेलो आनी इलो गेलो आनी इलो गेलो आनी गेलो फुडलो अशें म्हणटाले भुरगीं आसा तेन्ना सो आमी तो सांगता तरी ना बट ऑलरेडी आमी मनांतल्यान आमी थंयसर पावल्या
तो देवाचे उतर आमी वाचता तेन्ना तशेंच जावंक जाय. जे कितें तिचेर बरयलां तें म्हज्या आत्मीक दोळ्यांतल्यान म्हज्या मनांतल्यान इमॅजिनेशन म्हणटा पळय तशें हांव तिचो पावूंक ना, पूण हांव तें स्वतंत्रान तें घडलें म्हणून हालीं फुडें हांव हुशार जाता. ताचे बद्दल हांव आनीक चिंतना हाडटा. तूं एक मनीस आसा ताजो दुयेंत आसा आनी तो एक हात चलना जाल्यार तो आतां चिंतता की आपल्या हातान हात वयर येता, आपय तो कितें झाडां आसा ती कातरता, तो आनी कितें करता नाट सोडून म्हज्या कर्मांनी आदार घेता. ते हातान जें कितें जायना तें तो आतां करता म्हणून तो आनी फुडेंच मनान घडयता. इमॅजीन करता कित्याक तो म्हणटा जेजूच्या गायांनी म्हाका पिंपणी मेवलो हो हात सोडून चलनासलो तो चलता. आनी फुडें इमॅजीन करून आपलीच पेटोवणी आपलेच जय तो मेळून घेता. Praise God. Hallelujah. So, taking my example earlier, when I was going through the financial crisis, I also had a depression. भाव म्हणटा जेन्ना आपणाक ती परिस्थिती अशी आयली की आपूण एकदम पयशे उणे जावन आपूण सरिनान कसो पडलेलो तेन्ना आपणाचेर हो चिंतनाचो भार आयलो आनी त्या चिंतनाच्या भारान आपुणूय चेपण केलें. But when I heard this word, Joshua 1:8, I began to have a relationship with that word. And I also started out of my mouth. When I hear it, it is given unto me. When I hear it, it is given unto me. And it is given unto me good measure, pressed down. When I was saying this, I was pondering on what I was saying, and I also was imagining that I wanted out of the crisis. And when I was out of the crisis, I was already imagining that what I received, how I utilize them in the kingdom of God and also for others. तर भाव म्हणटा तेन्ना आपूण तेच्या चिंतनाच्या भारान चेपलेलो कितें म्हाका लागीं पयशे नासले खूब फुडेंपण आसलें गरीबसाण आयिल्ली तेन्ना आपणाक एक कळ मेवलें जोशुआ पयलो एपिसोड 8वी ओळ. देवाचें उतर तुज्या मनांतल्यान उलय, तें मनान घडय अशें दियाड करता. पूण कितें उलोवंक लागलो आतां जेन्ना हांव दिता तेन्ना म्हाका परत मेळटा. जेन्ना हांव दिता तेन्ना म्हाका परत मेळटा. आतां मनांतल्यान तो उलयता. मनान तो चिंतता आतां हांव दिवंक जाय आतां कोणाक दिवंक जाय खंय वचून दिवं कितें तें आपल्याला दिवंक जाय. तितलेंच न्हय जेन्ना हांव दिता म्हाका परत मेळटा. तो आतां मनान एक इमॅजीन करून हाडलें ताणें सांगलें आमकां प्रायर आपूण गेलो काल आमी मनान चित्र हाडलें. तो चित्र घडून हाडटा आपल्या मनान की आपणाक पयशे आयले आपणाक ह्या परिस्थितींतलो सुदारो मेवलो आपूण आतां तसोच उरोंक ना म्हज्या हातान आतां गिरेस्तकाय आयली. पूण तीच पोन करिना तो आतां तांचे पोन फुडें चिंतता. जी गिरेस्तकाय म्हाका देवान बेसांवांनी भरला ती आतां हांव कशी वांटता कोणाक दिता आनी तांचे प्रश्न कशे सुटावे करता. देवाच्या राजान हांव हे पयशे कशे मोडटा आनी ताचेर चड पीक जाता ते दुसऱ्यांक पावता. दुसरी मागीर देवाचें उतर शिकून तांचेय जिवीत एकदम फळादीक जाता. हाचेर आपूण मनान घडयतालो आनी ते भशेन आपूण ती कोरणी करूंक लागलो. पयलें मनान उलोवप देवाचें उतर मनान घडोवप फक्त घडोवप इतलेंच न्हय पूण ताचेर एक विजन कशें करपाक ताचेर मन तुवें पिक्चर कशें करपाक मनान चित्र घडोवन हाडपाक आनी तें आतां करपाक. तीन वस्तू आसा उलोवप मनान चिंतप आनी चित्र घडोवन हाडप आनी तें मागीर करूंक लागप. So this journey when it began, it's not that I heard and then immediately saw, but I had to practice every day. It was just not one day. It went for weeks. I was just saying, and when I was saying, putting my hand in my pocket and giving was not happening. But this relationship gave me the strength to move into action. I was imagining, I was doing both the things, just like Joshua. He did the same thing. He kept the book of the law, that is the word of God, first place, first priority, first. And then shall meditate therein day and night. This, both things took a while until the third thing came. Observe to do according to all that is written in it. So just by saying and imagining I'm not doing it, I will not reach the fourth step, which is making my way successful. But
after doing these two, the first two steps, that relationship gave me the strength to give in the business. Hallelujah. Hallelujah. Praise God. तर गावात एक्सपेक्ट करता म्हणटा जेन्ना आपूण हे परिस्थितीन आपण बुडलेलो तेन्ना आनी आपूण देवाचे उतरांत उलयता दी आनी तुका मेळटा तुका दितले दी आनी तुका मेळटले तर आपण पयलो उलोवंक लागलो मागीर आपण मनान ते घडयता चिंतता की हांव दिता आनी लोकूय म्हाका परत हाडटात आनी म्हाका दिनाता पूण दिवपाक आपणाक कितें सोंपें जावंक ना वर्सान हात घालून जाल्यार कितें आसा तें दिवपाक एकदम सोंपें जावंक ना आपणाक खूब वेळ लागलो पूण हांव उलयत रावलो आनी मनान तें चिंतना घडयत रावलो तें करता आसतना पयले दोन स्टेप करता आसतना आतां आपणाक घटाय मेळ्ळी आतां आपणाक बळ मेळ्ळें तिसरो स्टेप कितें जें कितें तूं म्हणटाय आनी मनान चिंताय मेळटा वर्सान हात घालून आपल्याला कितें आसा तें दिवपाक आतां ताका शक्ती मेळ्ळी इजिली ती आमकां दिसता एक दीस हांवें म्हणलें फाल्यांच्यान हांव दिवंक लागतलो फाल्यांच्यान तशें जायना ताका प्रॅक्टीस करीत रावचें पडटा चिंतना एक देंवचाराची ताळयो येतल्यो चिंतना एक तुजी परिस्थिती बरें आनी पाश्ट जाता तशें तुका दिसतलें पूण भिवूं नाका देवाचें उतर आमकां सांगता तें जातलें हें जावन आसा सॉल्व देंवचार जें आमकां दाखयता संवसाराची परिस्थिती आसा ती पोट रादर कशें आमकां सांगता इट इज अ फॅक्ट will change but the truth will never change the truth is always there the truth has the power to change the fact जे कितें परिस्थिती आसा ती आयज ही परिस्थिती आयज ना फाल्यां ना ती बदलली पूण देवाचें उतर कितें आसा तें जाणाता सदांच उरतलें आनी तें स्वताक बदली आसा तुजी परिस्थिती बदलून तें आदलें कितें वायट आसा तें उडोवन नवें आनी बरें फळ जिवीत तुजें करतलें Praise God, hallelujah. So, to have any solution in my life, the first thing I need to take it as priority. That's the relationship with the Word. And only through the Word relationship with Jesus, I will know who I am in Christ. What is my identity? And I will be able to walk like Jesus, act like Jesus, talk like Jesus, and move like Jesus. For that I need to study Jesus only in His Word. That gives me the strength. That will help me to even change my prayer life. If I depend on any other thing in my prayer life, I will continue. But if I make that decision, I have not seen results yet. Doesn't matter. Because the stranger, this devil, the Satan, he is always consistent. He's consistent. That's his nature. He consistently comes with the fact and tries to show that is it. That's why the sister was saying, the truth has the power to change your facts. You stick to the truth. And therefore we need to study Jesus. Not know about Jesus, but study what he did through the rest of the world. कसली आमची परिस्थिती आसूं फुडें तूं म्हणटलें ना म्हज्या कडेन कसली पिडा ना बरें आसा म्हज्या पयशांचें उणेंपण ना कशें आसा पूण खंय तरी कितेंय जें सारकें ना कसलोय तुजो प्रश्न आसूं ताचो सुटावो देवाच्या उतरांत आसनाच आनी तो सुटावो कसो जेन्ना हांव हें उतर शिकता बेश्टें वाचिना पळय स्टार्टिंगाक बेलेकारांका सांगला रीड द वर्ड इट्स नॉट जस्ट रीडिंग द वर्ड यू स्टडी द वर्ड देवाचें उतर हांव वाचता परत तें मनान घडयता तें कितें सांगता तें करूना तर हें आतां ताचेरूच म्हजें मन घडटा तातूंतल्यान पवित्र आत्मा आमकां शिकयता आनी कितें नवें शिकयता हें तुवें अशें करूंक जाय तेंच उतर म्हाकाय हे भाशेन पवित्र आत्मा सांगतलो ताचे बद्दल आनी दुसऱ्या भाशेन सांगतलो
revelation I get is different and brother is different. So एक या पवित्र आत्मा आमकां त्या सुत्रांतल्यान कितें तरी सुचयता, कित्याक त्या बुकाचो बरोवडा आसा पवित्र आत्मा. पुरुषान बरें तें बरयलां आसलेलें, but the author is the Holy Spirit. So इतले फावटी हांव तें वाचतां, तीच वडे हांवें एक म्हयन्या आदीं वाचल्या, तेन्ना म्हाका कितें शिकल्या. आतां परत वाचना आनी शिकता तेन्ना नवी शिकवण म्हाका त्या उतरांतल्यान गावता. तर जेन्ना ह्या उपरांत हांव रिमूव्ह रावता जाल्यार यूज द वर्ड प्रायोरिटी. सगळे आमी जाणा उठल्या टायमार भूक लागली तर जेवंक जाय, मागीर जाल्या टायम जालो तर नाम वाचोंक जाय, टायम जालो तर न्हिदूंक जाय, हें आमी सगळें करता. तशेंच हांवें देवाचें उतर शिकूंकूच जाय. हें जावन जावंक जाय आमकां एक करूंकूच जाय, कित्याक तांतल्यानूच म्हजो संबंद देवा लागीं घट जाता. आमकां कितें दिसता काल दिसा केली हांव तेच केलो हांवें वाचलें काल फाल्यां आयज क्लास फाल्यां करुया. देव रागार जातलो म्हणून न्हय, भिरांत न्हय, पूण मोगान ह्या उतरा मदींच म्हाका देवा मदें संबंद जोडूंक मेळटा. आनी त्या संबंदान जेन्ना हांव आसता तेन्नाच सगळ्या म्हज्या जिविताच्या तुफानाक म्हाका तोंड दिवपाक शक्ती मेळटा. शक्ती म्हाका जाय म्हणून हांव ह्या उतरान तीर गोट लिखपाची गरज दोन दिसांत नवें कितें शिकून जे भाशेन दशमाच्या प्रश्नाक उतरां वरवीं मनात घडोवन ताका शक्ती मेवली त्याच्या मनान तोंड दिवपाक. तशेंच आमची आमचे प्रश्नाचे बरेपण जे आमकां जाय तें ह्या उतरानूच आसा. So, are we ready to have this relationship? हो संबंध जोडून घेवपाक आमी तयार आसपाक जाय. Actually, the relationship has already begun. That you can pay attention to the word. देवाचें उतर आमी आतां आयकलें आनी मनान थाराव घेतलो, वयर हांव देवाचें उतर शिकलेली, ताचेच वरवीं हो संबंध सुरू जालो. देवा बरें आनी आमचें Because the word of God says the word of God is alive. देवाचें उतर म्हणटा देवाचें उतर हांव आसा जिवें. The word of God is active. आनी तें अशें उर्बेवंत तें उतर. And it is effective. आनी ताचो एक आमच्या जिवितांत घडोवन येताच, तें कितें तरी घडोवन हाडटाच. As the word is being preached to you, the word of God is also operative. जे उतर आतां तुज्या कानार सांगता तें आयकताय तें मानून घेतलाय, तुज्या जिवितांत हें देवाचें उतर आतां वाट करूंक लागलें. कित्याक जावन आसा दोनूय बाजूनी ताजमहली तलवार, ती तलवार आतां वाट करता. जें कितें सारकें ना थोडें केअरलेस आसा, कितें आसा तें देवाचें उतर आतां तें कातरूंक लागलें, तें हेजो प्रश्न सुदारप तुका दिवंक लागलें. It's exactly God word each one of us here to, when we hear that word, that operation in our old thinking is already changed to the new thinking. तर देवान आयज आमकां एक हांगासर आपोवन हाडल्या, निचून काडला आनी हांगासर बसयला आनी देवाचें उतर आयकून की जेन्ना तें आयकता आमचे आदले चिंतप जें आसलें तें भायर घेवन हें नवें आयज आपलो गमन येता की हांवें ह्या उतरान सोयरीकर जोडूंकूच जाय. ताचेच वरवीं म्हाका बळ मेळटलें, ताचेच वरवीं म्हज्या प्रश्नांक सुदारप आनी वाट मेळटली. Praise God. So when we understand that the word of God is alive, the word of God is active, it is never sleeping or passive, it is active, it is always an action, it is effective, it is operative, it goes to those places where none of the doctors can go or none of the things of this world can go or do. But the word of God is the power of God that brings God kind of resides in our life. ते देवाचें उतर जावन आसा तें जावन आसा शक्तीपूर्ण बळान भरलेलें, एक तलवार कशी इतली दोनूय बाजूनी पासलेली आनी जें कितें काम करून घेता पळय तसलें. तर तें बेश्टें सादें उतर न्ही, जिवें देवाचें जिवें उतर. तर तें आमच्या जिवितांत सुदारपाक जरूर हाडटा. तें उतर पदवेन भरलेलें, जेन्ना तें उलयता आमी ताचेर घेता, ताचे प्रमाणे करता, ताचें एक्शन जावंकूच जाय. ताची जी शक्ती आसा जें कितें तें म्हणटा, आमच्या तुज्या गायनी म्हाका पेटोवणी मेवली, ती पेटोवणी मेळोंकूच जाय. दी आनी तुका मेळटलें तें तुका मेळटाच. देव सगळ्या आमच्यो गरजो सारक्यो पावयता, त्यो गरजो सारक्यो पावताच. अशें जेन्ना देवाचें उतर कितें सांगता तें घडोवन येताच.
Praise God. So, this relationship, the Word of God is alive, the Word of God is active. And this Word is from my living God. To continue to have this life with the living Word, with the living God, I need to continue the relationship that I received throughout my life. तर ही जी सोयीभूत हमें जोडून घेतल्या देवाच्या उतरान निघून पुढे किती जाता किती जाता पुढे आईच मला ऐकतल्या देवाचे उतर कृपेन आसता 8 दीस सारखे टाइम करून आम्ही देवाचे उतर वाचता मागीर कितें तरी जाता अशी बिझी उरता अशी थोडे दुयेंत जाता आनी कितें क्रिश्चन लो ही उरपाक लागता तशें न्हय जरी तर म्हाका दीस पट्टी म्हाका ती शक्ती जाय जाल्यार हांवें हो संबंध सोडूंक जायना ही करूंक जायना हांवें गोड रावूंक जाय every day देवाच्या उतरान ज्ञान देवाच्या उतर शिकून तांतल्यान कितें म्हाका आनी शिकयता कितें म्हाका घडयता ती मेळोन घेवन रावपाची गरज. This relationship also energizes me. It gives me energy that I did not have earlier to have a desire, thirst, and study the Word. So the more and more I depend on the love of God, the more and more I know through the Word how much God loves me. This energy, supernatural energy, gives me the thirst and hunger to do more and more. तर जेन्ना हांव देवाच्या उतरांत निघून रावता उतर शिकता त्या उतरांतल्यान न्ही म्हजे भितर एक एनर्जी तयार जाता जरी तर हांव थकलेलें आसा दिसभर कितें काम केल्लें आसा पूण तरी म्हाका ही घोटाळ ही शक्ती आसता आनी ते उतरांत निघून वचून नवें कितें शिकून आनी तांतल्यान दुसऱ्याकूय तें उतर दिवपाक. तर हे उतर पदवेक व्हरलेलें तें म्हजें कितें पदवेक व्हरता म्हाका फुडें वचून म्हाका म्हज्या प्रश्नाक तोंड दिवपाक म्हाका आनीक आदार दिता आनी घोटाळ दिता. Praise God. So, we'll continue with another topic, sister will continue. But before that, let's close our eyes and focus on what is in God. आमचे दोळे बंद करूया आनी जे कितें आमी देवाचें उतराची शिकवण आमकां मेळ्ळ्या जें कितें आयकलां ताचेर आमचें मन मातशें थारावया. Thank you, Lord. Speak to him. Close your eyes. दोळे बंद करूया. Thank you for teaching me today. That is the relationship that we need to focus on. And this relationship is only through your word. दोनांकार घडटा ते म्हाका शिकयलें की हीच सोयरीभूत हांवें जोडून घेवपाची गरज तुजें मोठें आनी म्हजें मोठें करूया आनी ह्याच सोयरीगतींतल्यान म्हाका शक्ती मेळटा बळ मेळटा म्हज्या प्रश्नांक सुदारो जोडून घेवपाक म्हज्या प्रश्नांक तोंड दिवपाक. Thank you, Lord, for in this relationship I now know that I don't have to wait for a blessing. I'm already blessed. दुनिया म्हाका ह्या सोयरीगतींतल्यान ह्या शिकवणेंतल्यान म्हाका गमन येता की तूं म्हाका एक दीस आशिर्वादान भरतलोय अशें रावपाची गरज ना. तुजें उतर तुजो मोग इतलो जावन आसा की तुवें म्हाका आशिर्वादान उपट आशिर्वादांनी भरल्यार दोन दिलाय तुजो मोग म्हज्या काळजांत. Thank you, Lord, for teaching me in this relationship that I don't have to pray for my healing. I'm already healed. Because your relationship teaches me that by your wounds I am already healed. दुनिया भार घालिता ह्या सोयरीगतींतल्यान तुज्या मोगांतल्यान तुवें म्हाका आनीक आतां बेगोडीन फावो करतलो अशें न्हय पूण तुजें उतर म्हाका सांगता तुज्या घाया वरवीं म्हाका बेगोडीन मेळ्ळी. Thank you, Lord, for teaching me in your relationship that I am not in a bondage. I am already delivered from every bondage. I am delivered from all powers of darkness. दुनिया की हांव आतां आनी गुलाम न्हय हांव देवराच्या सोपक्यान आनी सापडलोक ना पूण तुवें म्हाका सुटका दिल्या आनी सोंपल्या बांदपासांतल्यान तुवें म्हाका सोडयला. I am no longer living in any darkness. I am living in your marvelous light. आनी काळोखाच्या पदवेन हांव जियेना दुनिया पूण तुज्या उजवाडांत म्हजें जिवीत हांव जियेता. Thank you, Lord. Thank you for filling me with your love.
तुका अर्घा दिता तेन्ना तुज्या मोगान तुवें म्हाका भरलाय and I'm filled with your love. आनी खरेंच तुजो मोग इतलो तुवें म्हज्या जिवितांत उपोवंक दिला तुज्या मोगानच म्हजें जिवीत भरलेलें आसा. Keep saying this. Thank you, Abba Father, for filling me with your love. अशें म्हणया अर्घा तुका बाबा जेजूच्या मोगान तुवें म्हाका भरलाय म्हणून. अर्घा तुका बाबा जेजूच्या मोगान तुवें म्हाका भरलाय म्हणून. अर्घा तुका बाबा जेजूच्या मोगान तुवें म्हाका भरलाय म्हणून. अशें म्हणया अर्घा तुका बाबा जेजूच्या मोगान तुवें म्हाका भरलाय म्हणून. Thank you, Abba Father, for filling me with the love of Jesus. Thank you, Abba Father, for you have filled me with the love of Jesus. Thank you, Abba Father, you have filled me with the love of Jesus. Thank you, Abba Father, you have filled me with the love of your Son Jesus. Thank you, Abba Father, you have filled me with the love of your Son Jesus. Keep saying this. Keep saying this. Boleh tahu harga sebagai cerita karena kita dia Yesusnya Tuhan maka boleh harga tukar apa dia Yesusnya Tuhan maka boleh Thank you, Abba Father, for you have filled me with the love of Jesus. harga tukar apa dia maka Yesusnya Tuhan boleh 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 harga tukar apa dia maka Yesusnya Tuhan boleh. Thank you, Abba Father, for you have filled me with the love of Jesus. Listen to say this. Imagine, because there is freedom right now. Because the word of God says, perfect love of God casts out all fears. जे बच्चों ने तो मुद्दा है harga tukar apa Yesusnya Tuhan dia maka boleh ya utara duri memuk sesuatu kerajaan berda yang moga duri tukar suka mereka वो Yesus semua tukar sehingga dilampana sebeka kita lewat sebuah muda zui orang mogasa tui ani piran na sebagai duri piran kiri pos. There is freedom, there is life. जे मोग असा तुका सुख असा जे मोग असा तुवें देवाचें जिवीत आसा Because God is love. कित्याक देव समान आसा मोग And where the Spirit of God is, there is freedom. आनी ज्या जाग्यार देवाचो आत्मो आसा थंय सुख आसाच There is healing. तुजो देवणी आसा There is restoration. तुजो जे कितें नासलें तें सगळें परत तुका मेळटा Oh, thank you, Abba Father, for you have filled me with your love. आतां तुका बापा तुवें तुज्या मोगान म्हाका भरलाय Thank you, Jesus. आतां तुका जेसू Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Praise God. तेव्हा बापाने ती काळाला शिकली आहे तेव्हा बापाने बोलला आता तुका जेसू महिमा तुका जेसू बापाने तुका जेसू हालेलुया तेव्हा बापाने ती काळाला तुका जेसू तेव्हा थोडा वेळा तेव्हा बापाने Hallelujah. 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 Praise God. Hallelujah. Yes. ओके बसूया आम्ही या शिकवणीसाठी आम्ही तेव्हा बापाने दिल्या बाबासाठी
देवाचे उतर आमी आठवड्या झाडाक वचून तेन्ना आनी आमी जाणो ही सोयरी घेवन आमी सोडून घेवचा पूण जायते फावटी आमचें जिवीत कशें जाल्लें आसता इल्लोसो वेळ दिवया जेन्ना मागीर जालें एक इल्लीशी ल्हानशी शिकवण दिता आनी मागीर रोखडेच आमी आमची सगळी बूक मागोवया थोड्याक भूक लागली आसतली पूण इल्लेशें आमी देवाच्या उतराची इल्लीशी शिकवण घेवया Brother, 1 Peter 2, Peter 1 Peter 2, 1. Bagian Paulus, bagian Pedroची दुसरीची पहिला एसो आणि पहिली गोड आणि दुसरी गोड आणि वाचलेला सॉरी 1 Peter बागियन पावलोची पेद्रोची पहिलीची दुसरा एसो 1 Peter 2, 1 and 2. 1 Peter 2. I will speak in English first and then explain properly. Therefore, lay aside all malice and all guile and hypocrisies and envies and all evil speakings. As newborn babes, desire the sincere milk of the word that they may grow thereby. Many times we have just taken one scripture, maybe by the instructions of Jesus I was reading. Because that was my situation and I thought that I need that scripture and I said that. Maybe somewhere else I need protection. So I just head on to Psalm 91. Or God is my shepherd, so okay, I make it for that much. Whatever little I did for myself, for my situation, I've just held on to that. And I am very happy that I have got the manifestation of that word. But here we are being told, let us not just be desiring sincere milk as newborn babes. जायते पाव आमचे जी भाषे जाल्लें आसा की जे भाशेन एक ल्हान सुकविल्लें बाळ फक्त दुदाचेर आसता दूदच घेवन तें धादोशी आसा तशें आमचें जिवीत जाल्लें आसा आमी एक शिकवण जायते फावटी आयकला देवाच्या उतरान आमी निगून रावंक जाय देवाच्या उतरान आमी नियाळ करूंक जाय उलयत रावंक जाय पूण आमी कितें केल्लें आसा इल्लेशें जें आमकां जाय तितलेंच घेवन आमी आजुनूय ल्हान बाळां कशीं आसा आमी देवाचें उतर जे भाशेन दूद आमचो जर म्हणना गोगोलेले कंपनी आसा पेद्रोची दुसरा एसो आनी पयली आनी दुसरी गोड देखून वायट मनान कांयच करूं नाकात कोणाक फटी मारूं नाकात धोंगेपणान चलूं नाकात कोणाचीच नाटकाय धरूं नाकात आनी जाडयो साप सांगूं नाकात तुमी हालींच जल्माक आयल्यात तर जशें बाळां आवयच्या दुदाक आशेतात तशें तुमच्या नव्या जिवितांत पोचता तें असो दूद पिवून अंत्रेकात असल्या दुदान तुमी गोड जावन तारण जोडटले आता जे भाशेन सुकविल्लें बाळ फक्त आवयच्या दुदाचेर आसता ताका दूद घेता आवयचें दूद घेता आनी ते दुदाचेर ताका घटाय मेळटा पूण हांगासर आमकां कितें सांगता तें दूद पासून धरून तें आमी आतां मांडेरांत घालता ते मांडेरान त्या बाटलेन धरून ते जर्म्स आसात आनी ते जर्म्साक लागून त्या ते कितें बॅक्टेरिया आसा कितें लागून कितें आसा ताका लागून त्या भुरग्याक त्या दुदाची घटाय कडेन मेळचें ना पूण तें दूद त्या भुरग्याक माल पडोवंक शकता तशेंच आमकां हांगासर एक इल्लीशी शिकवण दिल्ली आसा आमच्या कानाचो तकलेर एक फूट कशी घाल्ली आसा
तुम्ही देवाच्या पुत्राचे दूध कसे घेता त्या दुधावरती तुमकां गोठाय मेळटा त्यानुसार दुसरे बरे म्हणटात तुम्ही हाली जल्मा आयल्यार तो जशे पाडा आवयच्या दुधार उशेता तशें तुमच्या नव्या जिवितांत बसता ते अस्सल दूध पिवंक मेळटा जे भाशेन पाडा दुधाची गरज तशें आमकां देवाच्या उतराची गरज भावनांका सगळ्यांक सांगलो सोयरी गोत आमी वचून हाडूंक जाय पण कितली सोयरी गोत कशी ती हांगासर एक्सपेक्ट करतात जे भाशेन भुरग्याक आवयच्या दुधाची गरज आनी तशेंच आमकांय गरज पण आमची वागणूक कितें जाल्ली आसा जायते फावटी जितलेच आमकां तितलेच त्या दुधाचेरूच रावला इल्लेशें तितलें शिकवण रावल्या आमकां ताचेरूच रावला पूण आमची वागणूक आमची साथ आमी बदलूंक ना हांगासर आमकां सांगता देखून वायट मनान कांयच करूं नाका एके वाटेन देवाचें उतर तुमी शिकतात तातूंत तुमी सोयरीगोत करतात पूण जें कितें सारकें ना जिवितांत तेंवूय निकायेर घालपाची गरज जे भाशेन आतां तें दूध भुरग्याक गोठाय दिवंक जाय पूण तें दूध जेन्ना त्या बाटलेन घालून ती बाटली तो बुडोवना थंयसर आनी कितें जालां सारकें ना जाल्यार त्या दुधाची गोठाय मेळचे सुवातेर त्या भुरग्याक तें महाल पडोंक शकता तशेंच एके वाटेन आमी देवाचें उतर घेता पूण तें उतरूच घेवन फक्त व्हडल्या देवाच्या भायर आनी म्हाका पेटोवणी देंवली हांव भितर आनी म्हाका मेळटा हांव फक्त म्हणटा पूण तें हांव करिना जरी तर आमी खंयची बाजू म्हज्या जिविताची सारकी ना जाल्यार त्या उतराचो म्हाका फळ मेळना आमकां अशें दिसता देवाचें उतर उलयलें जाल्यार तें जातलें म्हणून पूण ताचे बरोबर जिवितूय निताळेर घालपाची गरज आसा हांव ताका जाल्यार 3 स्टेप्स एक म्हणजे मनांत उलय मनांत ती घडय आनी ताच्या परवडेर तुजें जिवीत निताळेर घाल ताचे बरोबर तें उतर सांगता तशेंच कर पूण हांगासर दूध आमी घेवंक जाय दीसभर देवाचें उतराचें दूध आमी घेवन घोट जावंक जाय पूण ताचे बरोबर आनी कितें आमी सोडून दिवंक जाय कितें वायट मनान कांयच करूं नाकात कोणाक खोटी मारूं नाकात 5 वस्तू आसात पयले वायट मनान कांयच करूं नाकात दुसरें कोणाक खोटी मारूं नाका तिसरें धोंगेपणान चलूं नाका चौथें कोणाची नाटकाय करूं नाकात आनी पांचवें चाळयो साप सांगूं नाका I just repeat again. First of all, any other translation? These words are. Your NIV translation. Therefore, rid yourselves of all malice and all deceit, hypocrisy, envy, and slander of every kind. There are 5 things which we have to rid ourselves, which we have to throw out from our life. If these things are still prevailing in our life, and yet we want the word of God to give us strength, the word of God to manifest in our life, we want things to happen in our life, and we still continue with all this, it cannot happen. We are still envious of somebody. म्हणजे शेजाऱ्याच्या कोण बरोबर करतात आवडच बरोबर करतात किती केले जाताने ताचे बरोबर आमकां तो दुसऱ्याची कुन्नाट काय जाता आनी दुसऱ्याचे खोबरो बोलता पळय स्लँडर काय जाडयो मात बिलकुल करी नाका म्हणटा तशी तर आमची वागणूक आसा आनी ह्या वाटेन देवाचें उतरूय उलयता ते देवाच्या उतराचें आमकां कसलेंच फळ मेळना ते उतर जर आमकां आमच्या जिवितांत दुधा भाशेन जर आमकां त्या उतराची गोठाय घेवंक जाय जे भाशेन बाळाक गावता तशेंच आमचें मन ह्या 5 घडयेंतल्यान पयस रीड yourself म्हणजे slow down each time to short sound each चिन्ह कोण हाडटा तो देवच आमचो फुडारी कोण बरोबर जेजू आमकां हें करूंक केन्नाच सांगचो ना पूण हें कोण करूंक सांगता आमकां देवचार ओरग्याचो ताळो आमी आयकना पूण आमचो गोंड्याचो ताळो आमी आयकता म्हजी मेंढरां म्हजो ताळो आयकतात सकाळीं पळयला तर ह्यो वस्तू जे आमी करता जाल्यार ते आमचो बरो गोंडी आमकां करूंक सांगितले आता
आता ही चिंता आमच्या मनात येतात तेन्ना कोण दोतोरशी येतात जाणून घेवो अशें जालें ताणें कशें केलें आतां हांव तें खावून आनी कितें जालें हांव कितें करता हांव आतां ताका आनी वाडयता ताचे कडल्यान आनी आनी खबरो घेता देवाचो बरें सांगता साडयो मातसो साफ करूया त्या वेळार तुवें तें कितें करूंक जाय जाणो सांगता बरें कितें वायट कितें ताळो ही खबर ही बरी संवसारीक खबर हें उलोवन हांव कितें दुसऱ्याचें आनी वायट करता सो त्या वेळार I need to know the voice of the good shepherd and the voice of the stranger. This is maybe a neighbor of mine. I don't hate that neighbor. त्या ती पळय शेजान आयल्या त्या शेजारी हांव पयस करिना पूण ती कितें पळय घेवन आयल्या खबरो त्यो खबरो हांव नाका पूण त्या वेळार कितें सत्तर हांव अशें म्हाका रांगेंतल्यान हांव आनी वॉज बिकॉज आनी घेतिल्ल्यान मागीर तूं द होली स्पिरीट विल गायड यू वॉट टू टेल देम फुडें ताणें हांव इकरा केली हें शिकलें हांव तें शिकलें हांव तिका तूं तें सांग ओहें जालें बरें जालें जाल्यार ती शेजान तिका सांगली आनी तेन्ना मागीर बरोवन दिलें आनी बरी जालें सो तिच्यो खबरो तीच उरल्यो त्यो साडयो तीच उरल्यो आनी तो आतां चान्स मेळ्ळो आनी कितें भितर उरलो देवाची उतर तिका दोंगेपण म्हणटात दोंगेपणूय आमच्या जिवितांत आसता आमकां घडये नको पासून आमी पूण इट इज देयर यू नो द केस वी शो वन थिंग पूण भितर भायल्यान बरी आसता पूण भितर तें आसता जरी तर पवित्र आत्म्यान बरी बरोबर आमी संबंद दवरता जाल्यार तो म्हाका त्या वेळार सांगतलो दिस इज वॉट यू थिंक इज नॉट रायट पवित्र आत्मा आमचेर फॉरवर्ड मारिना पूण तो आमकां बरे भाशेन सुचयता इट डज नॉट कंडेम अस बट इट कन्विक्ट्स इट टेल्स अस I'll just give you a small example, something that happened recently. Taranos Toran Zali. Actually, we are not supposed to. देवाची चोरांका सांगता do not argue with flesh and blood. पूण आमी जायते फावटी चुकता. आतां चुकलें म्हणून कांय ना. चुकलें तुमी सुद्दां कडेन चुकता. पूण पवित्र आत्मा आमकां आदार दिता. केन्ना जेन्ना तो संबंद ताचे लागीं आसता पळय तेन्ना. नाजाल्यार तो कितें सांगता ताचेर तमाशे आनी कितें सांगता. That relationship with His Word, with the Holy Spirit, needs to be there, very strong and firm. Yet we fall when the temptations come. जेन्ना ताळणी येता तेन्ना जायते फावटी आमी प्रयत्न करता ताळणेक फसना जावपाक पूण केन्नाय केन्नाय फसता ओके फसलें बंदलें जाता म्हजें उदाहरण दिता तुमकां कोणाक जालें घरान आनी हांव उलयता दुसरो मनीस उलयता हांव उलयता दुसरो मनीस उलयता एके वाटेन म्हाका भितर सांगता स्टॉप इट शट अप बट म्हजें सोयेन कितें म्हणटा ना तुजो गुन्यांव ना आनी गुन्यांव आसूं वॉटेवर फायट जालें गांव दिसता अशें कोणाक तो जालें पूण आतां म्हाका पवित्र आत्मो सुचयत आसा गोंयाचो सोय आनी आतां It's a battle. It's a battle in the mind. मनान एक हें जाता झूज कशें हांव सगळें म्युजिशियन नाच पूण बळ घेवन हांव गेलें आनी सॉरी आतां सॉरी म्हणटा आसतना पासून पिक्चर आय सॉ द हाव दॅट थिंग वाज हॅपनिंग कितें म्हणटा तुजो घरो म्हणटा You know, that person is not even accepting it at that time. He's trying to say that I'm trying to just, it's what I know, but I know it's not that person. I know it is the devil who is trying to tell me, oh, sorry, not that, sorry, get out. But since the Holy Spirit told me, I said it. And that person said, you are the good, but now you are the good, now sorry. Okay, sorry, sorry, you know, again to start to instigate it, again to say whether I am listening, I cannot again to start it. But I said it and I'm sorry and let's finish it. Okay, I'm sorry, but I'm still Sophia, and your version. And now आता मुशाचेर आशीर्वाद घालून देवाचे उदर म्हणटा कोण तुजेर हाड येता तेन्ना वायटाक वायट दिनाका पूण हांवें चुकलें आनी हांवें वायटाक वायट दिलें कोणाक कोण जालें पूण आतां कितें करता I start blessing that person, loving that person and forgiving that person. Let this be our key. दोन दिसा जेन्ना कोण म्हजेर हाड येता तेन्ना कोणाक तोंड करपाची बंद करूया फुडें आमची जीव इतली पाजलेली आसा की आमच्या कडल्यान सांगून दिवन ताका हाडूंक शकता बट दॅट इज नॉट वॉट द लॉर्ड
My God is a God of compassion. My Jesus is a God of love. Praise God. So actually, Bhagavad Gita is जेन्ना हांव ह्या भोवमांत दिता तेन्ना असो त्यो म्हाका त्या कोणाक रावन दिना ते आदले कोण जे आसले रागाचे दुस्मानकायेचे अपसण्याचे त्या कोणाक रावन म्हाका दिना तो म्हाका वयर आनी ओके हांवें सॉरी केलें आनी I was blessing, forgiving and loving this person. And I was noticing that that peace had already come. Mojha ही शांति आई कि जेन्ना मी बॉक्सोने दिता यू थॉट पहिले एकदम आवड जाता पण जेन्ना मी बॉक्सोने दिता along with forgiveness comes peace. Okay, like peace and joy. Peace and joy peace and joy तर आमचा जोड आहे भाव ज्या जाग्यार शांती आसा तुमचो शब्द आसूंकच जाय तो जेन्ना हांवें बॉक्सोने दिले शांती मेवली आनी म्हणजे तुका समज आसा आय एम व्हेरी हॅपी दॅट ओल्ड इन्सिडेंट म्हज्या फाटीं जाला तें आनी मनान ना जितले फावटी म्हाका तो मनीस दिसता हांव त्या मनशाक आशिर्वाद करता आनी मोग करता म्हणजे मनान की जीसस आय लव आय ब्लेस एंड फॉरगिव जाल्यार आय हॅड पीस बट आय कुड नोटीस द डिफरन्स I am not the body of but I am just telling you. If you are not doing what the word is saying, देवाचे उतर जे कितें सांगता तें तूं करिना हांव तें सॉरी कर धरून नासलें आनी म्हजी चूक मानून घेवन नासली तर हांवूय ती चूक त्या रागानूच आसलेली आसली पूण जेन्ना हांवें सॉरी केलें त्या मनशाक हांव चूक लागली फॉरगिव केलें जाल्यार आतां म्हाका शांती मेळ्ळी आय कॅन रियली एक्सपिरियन्स दीस बट each time I'm watching that person I could see that person at unrest. The different ways, udahaरण सांगपाची गरज ना, we know something called as body language. We huff and we sigh. So we try to tell the other person that I'm still upset with you, I'm still angry with you. And then go back to the like that, what is it? Draw, we are trying to show, we don't want to say anything, I'm not saying anything to you, but I am bringing out my anger in different ways. So even that should not happen. So if the peace of God has come, definitely our entire body and our mind is at peace. Because Philippians 4:7, the peace of God that surpasses all understanding guards my heart and mind. Another case put it. Philippians 4:7. The peace of God that surpasses all understanding guards my heart and mind through Christ Jesus. जी शांती म्हाका अनुभवता ती म्हजे मन आनी म्हजे काळीज राखणो कसो हांव ती शांती जेसू बरी म्हाका ती शांती मेळटा आनी ती शांती इबाडूंक दिना राखणो कसो जे भाशेन राखणो दारां लावपाक की भितर आनी भायर वचूंक दिना तशी ती शांती म्हजें मन आनी म्हजें काळीज हांगा खंय वचूंक दिना मनांतल्यान फुडें फुडें आनी खंय रागाची चिंतना वचूंक दिना तशेंच म्हजे काळजांतय आनी विकास और जेलसी कसली भावना येवपाक दिना शांती म्हजें मन आनी म्हजें काळीज राखता. Yeah, so we have it here, Philippians 4:7, and the peace of God, which surpasses all understanding, will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. So, जेन्ना आमकां शांती मेळटा, ते शांती फक्त बेशक बरें दिसता अशें न्हय, आमचें मन आनी आमचें काळीज, आमचें मन धांवता एक राग स्ट्रेस करून धांवता, तें मन फुडें वचपाक चिंतनाची येवपाक दिना, तें मन आमकां गोड करता. कोंकणीन मातशें वाचता फिलिपियन्स 4:7. कसलेच हुस्के काडूं नाकात, सगळ्या 7 आनी आमच्या गिन्याना परस व्हडली देवाची शांती तुमची मनां आनी काळजां जेसू क्रिस्ता सोबे राखतली. ही शांती जी आमकां मेळटा ती आमचे
गिन्यान परस आमच्या गिन्यान आमकां कितें सांगता की ही परिस्थिती सारकी ना हो म्हजे कडेन ते कोणी ना म्हजे कडेन दुयेंस आसा हो तो मनीस म्हाका त्रास करता ते आमी कितें जाणा पूण हांव कितें करता ती पळय गिन्यान म्हजें म्हाका सांगता तें हांव मानून घेना पूण जेजूची शांती जी आसा ती हांव मानून घेता आनी ताच्या वरवीं म्हजें मन ती चिंतना पळय धांवतात मनान ती शांती म्हजें मन फाल्यां दवरता राखून दवरता आनी म्हाका खूब शांती और उत्साहपण जावन खोलीत भरून ती म्हाका दिता. Then we go back to 1 Peter 2:1-2, right? Yeah, so putting aside away all malice and all deceit and hypocrisy and envy and all slander. I will just make one statement here. Milk curdles very easily in the wrong circumstance. Same way, the word of God that we are taking, which is supposed to be milk for me to grow, it is a nourishment for me to grow. But if the circumstance and situation around me, which I am doing, not what happens around, if I don't pay attention to the envy that is in me, if I don't pay attention to the my ways of hypocrisy, of deceit, of cheating, if I am not paying attention to that, then the word of God that I am taking in, instead of being good, will not give me any good result. So it's not enough only to take in the word of God. I need to see that I follow. देवाचो उतर जावन आसा दूर आमकां वटायेन व्हरपाक पूण सोयीचो ह्या म्हज्या जिवितांत ज्यो वांकडो जाली आसात त्यो हांव मिटायेर घालपाक वयना जाल्यार म्हाका त्या दुदाचो एक कांयच मेळना. आमी ह्या दुदा वरवीं आमी हो सोबत रोज हाडटा पूण फक्त तोंडान म्हणल्यार पावना ब्रदरान आमकां सांगला वी नीड टू प्रॅक्टीस इट. Now I had the word of God with me. I did not argue with flesh and blood. But when the situation happened, I still argued. But immediately the word reminded me, stop, don't go on. Enough of the argument. Just put an end, forgive that person, love that person, bless that person. Ask for forgiveness and be at peace. So देवाचे उतर आमकां आसा पूण देवाचो आवाजूय ताचे व्हडलो आसा. ब्रदरान फक्त सांगला the devil is constantly there. तो आमकां सोडिना तो तुमचो आसाच. आमी तशेंच देवाचे उतरांतूय आमी कॉन्स्टंट रावपाचें. दोन दिसा देवाचें उतर तें ज्ञान आनी ताचेर तुजें मत ना जाल्यार देवाचो ताळो आमच्या कानान येता आमचे आदले सोय परत आमकां जागे करता आनी ताच्या ताळ्यान आमी बसता. आता this is just the beginning. दूध म्हणटा त्याचे इल्लीशी शिकवण आमकां मेळ्ळ्या ती जावन आसा जे भशेन ल्हान भुरग्याक दूध मेळटा पूण ते ल्हान भुरगे स्वताच ल्हानूच उरतले ना वाडटले. आतां तुका 6 म्हयने 1 वर्स मागीर वाडले काय एक वर्स जालें 2 वर्सां जालीं 3 वर्सां जालीं दुदाचेरूच आतां करता आमी. आतां आमी ताका इल्लें जेवण स्टार्ट करता. थोडी पाव दिलें कोण रव्याची सोजी दिलें पेज दिलें तितलेंच तुका रव्याची सोजी पेज पाव. We have to still go higher. From milk we need to go to solid food. आमी जशी आमची कूड वाडटा आनी आमचें जेवण बदलता दुदाचें नान आमी फुडें वता. थोडे पाव खाता मातशें शीत पासून कितें तेन्ना रव्याचें चेपून आतां मोव करून पयलें लायता मागीर तें जितलें मागीर आमी पिता. तशेंच आमकां पयलेंच देवाचें उतर मेळ्ळा आमी थंयसरूच पिल्या तितलोच चारूच वाचल्यो म्हणून आनी ती कितें दिसना माय लायफ इज ओके विथ इट. But तशेंच आमची वाड जावची. If we want to be mature Christians, being able to be victorious in every situation, we need to go deeper into the word. We need to know, see in Matthew 4:4, the brother had told us, जेजू शेतान ताळ्यान आयली तेन्ना जेजून कितें सांगलें
Matewaso, Soto Abeso, and Soto Lord. Jesus answered, "It is written, man shall not live by bread alone, but by every word that comes from the mouth of God." दोन एक उतर देवाच्या तोंडांतल्यान येता त्या उतरावरवी भविष्य येता. पूण आमी कितें करता? थोडी उतरां घेतल्यान आमकां लागता तितलीच आनी ताचेरूच आमी आमचें जिवीत आमकां दिसता आमी जालें न्हू. It's okay, we know little about the Bible and that's it. And let's be calm and stay at it. But that is not what God is calling us for. तुका पेट्रोल घेतली or सोयरे घेतले आसा पयशे आयले you are happy with it. देवाक जाय आमी ताच्या संबोधान गोड रिगलेली दोन एक उतर म्हणजे आमच्या पवित्र पुस्तकांतले आमी उतरां इल्ली इल्ली शिकपाची गरज. कितलेच एक चार वर्तमानात खबर आसता म्हणून कितलेच पुस्तकांत बूक आसात वाचूया. बायबल पावलाच्यो 14 चिठी आसात त्यो वाचूया शिकूया. तातले कितले आमकां जेवण मेळटा. इल्लेशे दूध आमकां मेळटा तें खूब बरें आमच्या वागणुकेक लागून तें दुदाची आमकां घटायना. आमच्या जिवितांत प्रदूशण आसा, आमच्या जिवितांत नाटकाय आसा, आमच्या जिवितांत खोटेपण आसा ताका लागून त्या दुदाचो उपयोगूय आमी सारको घेना. पूण आमी त्या दुदाचेरूच रावचे न्हय, आमी वाडलेली कशी जावपाक गरज. तर हेब्रेवाची चीट पळोवया आमी. Hebrews 5:12-14. Let me read that. Hebrews 5:12. For though by this time you ought to be teachers, you need someone to teach you again the basic principles of the oracles of God. You need milk, not solid food. See here what it says. इतल्या गुणस्तोर आम्ही दुसऱ्यांक शिकोवंक जाय आसलें. हेब्रेवाचो 5 अभ्यासक्रम आणि 12 कोड. Forest आमकां भुरग्यांक दुसऱ्यांक शिकवण दिवंक पुर्ती जावन तुमकां जायतो वेळ मेळटा. इतलीं वर्सां जे आमी देवाचें उतर आयकलां तें उतर घेवन आतां आमी दुसऱ्यांक तें शिकोवंक जाय आसलें. पूण तरी पूण कितें जाल्लें आसा? खरेंच आतां पर्यंत दुसऱ्यांक शिकवण दिवंक पुर्ती जावन तुमकां जायतो वेळ मेळटा. तरी आनी कोणें तुमकां देवाच्या उतराची मुळावी शिकवण नव्यान दिवची गरज आसा. आमी देवाच्या उतराची शिकवण घेतल्या पूण कोणें देवालां घालूंक ना, तेका विसरल्या आनी आजुनूय आमकां कोणें शिकवण दिवपाक रावता. आजुनूय ते शिकवणेची आमकां गरज आसा. कोणाक दूध पिवची गरज आसा तर ताका आजून दुधाचें भाट दिवचें. कितें बरें कितें वायट तें ताका समजना. जरी तर आमी फक्त त्या दूधूच घेता जाल्यार आमी दुधाची बाळां कशीं आसलेल्या कितें बरें कितें वायट तें आमकां समजचें ना. जेन्ना देंवचाराचो ताळो येता तेन्ना तो देंवचाराचो देवाचो तो आसून आमी वळखना कित्याक आमी आजून दुधाची बाळांच कशीं आसा. पूण आतां दुसरी ओळ कितें म्हणटा? 14वी ओळ. वाडलोलीं मनशां निबर जेवण जेवतात. बऱ्या आनी वायटा मदें अंतर वळखूंक तांकां अभ्यास आनी अनुभव आसा. वाडलेलीं जीं आसा तीं आमी निबर जेवण जेवता. That is what we call solid food. Let's read it in English. But solid food is for the mature, for those who have their powers of discernment
trained by constant practice to distinguish good from evil. Now this is the point we need to know. By now, we have learned so many things from the gospel, from the word of God. But are we actually practicing it? Are we trained? Have we trained our senses? Have we trained our mind? ते एक देवाचुकर घेतले ते उलयले आनी जाले. आनी देवाचे उतर शिकून प्रयत्न केला जाता. शिकल्या उपरांत ते उतर कितें सांगता ते उतर जेन्ना देव आमकां दिता तेन्ना सदांच आमकां एक ल्हानशी परिक्षा येता. त्या परिक्षेक आमी ते उतर वापरून पास जाल्यार की परत फेल जाता. Each time we learn something new, we are tested. We need to practice what we have learned. If we are going to do the same thing again and again, each time we are going to fall, then we will repeat it. We no longer can call ourselves mature people. We are still like babes, small babies, only on feeding on milk. It's high time we move to grow up and become mature people. तर आमची वागणूक जी आसून दुदाचेच आसा दुदाची पाडां जांकां बरें ते वायट कितें तें आसूच पडना. वायटाकूय वयकार दितात आनी बऱ्याकूय वयकार दितात. दोनांय बरोबर आसा. हेंय ओके तेंय ओके. तशें जावचें ना. जरी तर आमी आतां सॉलिड फूड म्हणजे देवाच्या उतराचें आनीक आमी जेवण घेता, विपर जेवण म्हणटा जाल्यार आमचे भितर पावर ऑफ डिसर्नमेंट बरें ताळो खंयचो हो ताळो कोणाचो जेन्ना ताळणी येता हें करून वो तें करून हांव त्या वेळार कितें करता. आतां भाव आमकां सांगतालो फुडें ताका जायते जेन्ना तो म्हणटा आपूण क्लासान गुरून आसलो रिणान गुरून आसलो ताका ह्याचे ताळे येतले चल आनी कोणा लागीं हांव पयशे बँकाक सांग हें दिता म्हणून तें दिता फोटो तुवें आनी पयशे करूं येता बेश्टें तें कितें करता अशें दाखय आनी फोटोय करना. ही चिंतना येतली कोणाक संवसाराचे जायते काडले येतले. जरी तर देवाच्या उतरांत निगळो आसा तूं आतां निवळ जेवण जेवता देवाच्या उतराचें जाल्यार तुका आतां कोमा येता हो ताळो ही चिंतना ही चिंतना देवाची न्हय बरी न्हय जावन आसा वायटाची. कित्याक आतां तुज्या भितर कितें आसा पदवी आसा बऱ्या मध्ये आनी वायटा मध्ये अंतर करता. जेन्ना तुका गमलें वायट कितें बरें कितें तूं आतां वायट तें सोडूंक जाय आनी बरें आसा तेंच प्रॅक्टीस करता. कशें तुजें मनाक तूं ट्रेन करता की हांवें आतां जें कितें देवाचें उतर सांगता तेंच उलोवंक जाय. आनी घरान घेवया कोणाच्या कुडीन पिडा आसा तो मनीस कितें करता जी पिडा आसा तीच उलयता हें दिसता तें दिसता. आतां तो देवाच्या उतराक बरोवणे जियेता ना. देवाचे उतर कितें सांगता जेजूच्या काळावधी तुका पेकोणी मेळ्ळी. तूं आतां ट्रेन करता तुजें मन तुजें जीव तुजें सान्यांत कितें ट्रेन करता उलोवना. हें पळय कितें सांगता तें घडना. आनी परतून तें करपाक जाय कशें आसा जाता पूण जेजूच्या गाण्यावरवी म्हाका पेकोणी मेळ्ळी अशी आमची वागणूक बदलपाची. Let us train ourselves to speak the word of God. Train our senses, आमची जी प्रकृती जे कितें दिसलें आमी थोड्यांतल्यान कितें आमी अनुभव घेतले ते आमी उलयता. पूण कशें तरेन उलयतना आमची वागणूक जर बदली ना जाल्यार आमी फुडेंच वचता. जाल्यार आमकां जायते फावटी सांगता ब्रेक आपण कशें दोन डिग्री ब्रेक टायम आपण आयलो आनी आमी आपले प्रॉब्लेम्स सांगूंक लागलो. As long as you are speaking your problems, your situation is not going to change. You will go further and deeper into it. जे तरी तुझ्या प्रश्नाबद्दलच उलयता तुझ्या प्रश्नाचो सुदारो दवरून गेल्यार तुजे प्रश्न आनी वाडयता त्रासान आनी वाडयता. तर आमकां कितें सांग म्हणटा कितें करून आमी ब्रदरान कशें सांगता तर तूं सांग ब्रदर आय हॅड दीस प्रॉब्लम बट नाव एग्री विथ मी that by the stripes and wounds of Jesus I am completely healed. So हो म्हाका प्रॉब्लम आसलो तुका तो जाय म्हाका हें कोणें जाय पूण कशें उलोवपाचें म्हाका हें आसा तें आसा न्ही म्हाका हें पिडा आसली पूण आतां बरोबर आमी थाराव घेवया की जेजूच्या गाण्यामध्ये म्हाका पूर्ण पेकोणी मेळ्ळी
सगळे माझे रिपोर्ट्स नेगेटिव्ह असले ते आता सगळे काढून गेल्यात आणि म्हाका बरो डेकोरेशन रिपोर्ट मेळ्ळो. तर असली आमची वागणूक, असली आमची प्रथा, जे कितें आसा तें उलोवचें न्हय आनी इल्लेशें जें कितें आसा तेंच घेवपाचें न्हय. देवाच्या उपरांत ही गोड दवरची. कित्याक जायतीं जाणां आमी आजून दुधाची पानां कशीं आसा आमी ना सगळीं जायतीं जाणां खूब देवाच्या उपरांत उतर घेवन दूध घेवन पेज ज्यो शीत ज्यो रवो आतां फुडें मांस आनी नुस्तें सगळें घालतात तशें जाता आनी दुसऱ्यांकूय शिकोवन दिता. पूण जायतीं जाणां आमी आजून दुधाची पानांच कशीं आसा. जे कडेन आमी दुधाची पानां आसता आमकां परक्याचो ताळो आनी आमच्या गोडाचो ताळो ओळखूंक आमकां मेळचें ना आनी बऱ्या वायटा मागीर आमकां करूंक मेळचें. तर आयची शिकवण घरांत सांगलां ना दीस पडटी ह्या देवाच्या उपरांत भितर येवया आनी आमचें मूल कशें आसा तें आतां आमचें जेवण वाडोवया. जेवण कशें देवाच्या उपराचें जेवण थोड्यो पासावण्यो तेंच घेवन पूण आयज नवें कितें शिकोवन हांव आयज तें वाचना तें शिकना आतां तें म्हज्या मनान घडोवन ताचेर चित्र करून आनी तें देवारान घालून तूं म्हाका शिकयलो. पवित्र आत्मो जावन आसा आमचो आदारी आनी जेन्ना काडली येता तेन्ना रोखडोच सकयल उरना. तो आमकां सोडिना. होली स्पिरिट गिव मी द स्ट्रेंथ टू डू व्हाट इज राइट. होली स्पिरिट यू बी माय फ्रेंड, यू गाइड मी. सो आमकां दिसता तें करूंक जायना आमी जेन्ना ट्राय करता तेन्ना जायते फावटी जायना अशें दिसता आमचें स्वयं आमकां ओळख करता. But God wants to get to the Holy Spirit. He's our helper, He's our comforter, He's our guide. Definitely He strengthens us and connects us to do what is right. Praise the Lord. थोडे अनाउन्समेंट आसा म्हणजे आता जेवणाचो ब्रेक आसा. रोखडी वचा आनी रोखडीच येया. जेवणाची सगळी आसतलें उदक पडलेलें आसा. थोडे फाटल्यान आसा. सो आमचे टीम मेंबर कोण आसा न्हू कोणाक देवाच्या काम करूंक जाय मातशें नंबर सिस्टर फाटल्यान कोण आसा तुमचे नंबर दिया आनी तुमकां कॉलाय करून तुमच्या गांवांत